हरे कृष्णा. सकळ बांधवांक भागवत पुराण कोंकणी हे सेशन सांगतो सगळ्यांक स्वागत करताची. आता मी हे भक्ती रसामृत सिंधू श्री रूप गोस्वामी पाद हांनी बरयलेले रचन केलेले 64 आयटम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस हे आम्ही पथारी चलता आसाची. आम्ही एक एक स्पीकर आदकून आम्ही हे सिरीज सांगतो ऐकून घेता आसाची. लास्ट टाइम आम्ही हिज ग्रेस विप्रसुदामा प्रभुजीनं 7th चॅप्टर काढलेलं असेल एव्हिडन्स रिगार्डिंग डिवोशनल प्रिन्सिपल्स. त्या चॅप्टरांत आमका गुरु आणि शिष्याला संबंधाविषयी आमका कळले. गुरु पादाश्रय कित्या घेऊ का, श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम विषय, विश्रंभेण गुरु सेवा, साधू वर्तमानुवर्तमानम आणि सद्धर्म प्रच्छा हाचे विषय आमका कळले. त्यांनी आमकां कसं सांगले की दीक्ष घेवचे एसेन्स कसं नाही, शिक्षा प्राप्त करचे ताजे खातीर घेवचे दीक्षा. इट इज लाईक युनिव्हर्सिटीन तू फॉर्मली आम्ही एक दाखला केलेलो म्हणून आणि तांतू आमकां विंगविंगड प्रोफेसर असताची, साधू वर्ग असताची आमकां शिकोवच्याक विंगविंगड विषय ताकाची. तांणी हे विषय आमकां सांगून दिले की गुरु साधू आणि शास्त्र म्हळ्यार कसं नाही. आणि आमगेले ह्या इस्कॉन परंपरांतू आमकां एक गुरु फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद हांनीची आणि विंगविंगड साधू असाची. आणि तांगेल आम्ही शरण घेऊन आम्ही तांगेल दुखून डिवोशनल सर्विसा विषय ऐकून घेवचे भारी चांग उत्तम म्हणून आम्ही ऐकून घेतली. आणि आमगेल दुखून कसं नसका आम्ही वी शुड ऑलवेज सिन्सियरली सिरियसली आम्ही इन्क्वायरी करून घेऊ का गुरु कडेन कसं इन्क्वायरी करू का. तेव्हा इम्पॉर्टंट असं की आमगेले हे मिजरेबल जे कंडिशन जाल्लेले असं भौतिक दुखून आम्ही कशी पार पडचे, दिस इज द ऍप्ट क्वेश्चन म्हणून त्यांनी सांगले. आणि मुखार त्यांनी पैरच्या लेक्चरांतू कालच्या लेक्चरांतू 10 विषय एव्हिडन्स ऑफ डिवोशनल प्रिन्सिपल्स आमकां सांगून दिलेले असं. यावद अर्थानुवर्तिते हरिवासर सम्मानव धात्रे अश्वादी गौरवम आणि श्रीकृष्ण विमुख संगत्याग. म्हळ्यार अश्वत्थाला आम्ही कशी दर्शन करून पांय पडका, अथवा एकादशी फास्टिंग कितें एक प्रमुख जावन आसा. फास्टिंग म्हळ्यार आमी स्टार्व करचे तेवे फास्टिंग, किंवा आमगेली भूक खंयच्यान तृप्त करून घेवचे. आमी मस्त हरिनाम संकीर्तन करून, मस्त अधिक जप करून, उपासन करून त्या दिवस अलंकार करून देवाक तशी आम्ही एकादशी करेत म्हणून तांणी आमकां सांगून दिलेलं असं. आणि मुखारीच प्रिन्सिपल्स आमकां शोकादी अवस्थिता वर्तिता म्हणून एक पॉइंट येतात. आमकां सांगले त्यांनी की हे मटेरियल जे असता इमोशन्स आमगेले भौतिक जे आमकां व्यथना असता ते आमी तातूंत दुखून भायर पडचे जायना, ते आसतलेची. तशी एक आमकां प्रॉब्लेम्स येतात ते येवच्या ना म्हणून सांगचे ना, ते येताची. जाल्यार ते आईल निमित्त आमगेल जे धर्म आसा कर्तव्य आसा ते आम्ही करच्या सोडच्या ना, तांत आम्ही मागच्या ना. आणि ते कसं आमगेल कर्तव्य धर्म देवा प्रीत करची, देवाला सेवा करची, त्या रप करूच्या ना. आमगेल पास्ट कसं नाही असो, आम्ही कृष्णा कॉन्शियसनेस तू मुखार सून वचका म्हणून सांगेल असं. तांत आम्ही आमगेल पास्ट आनी स्टक जावन रपचने, वी हॅव टू गो फॉरवर्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. आमकां ह्या विषय सांगून दिले. आयज चॅप्टर 8 हरग्रेस अमला सीता देवी दासी माताजी हांनी घेवच्या रसाची ऑफेन्सेसा विषय, अपराध विषय आमकां सांगून दिवचे आसा. त्यांनी कसं आम्ही अपराध अवॉइड करूं म्हणून. आता एक सान इंट्रोडक्शन दिवका जाल्यार अमला सीता माताजी हांनी हिज ग्रेस सचिनंदन हरी प्रभुजी हांगेली धर्मपत्नी आणि तांके एक भारीची गुणवान जावन आशिल्लो चाल्लो दैव रामदास असो. तांणी बरी इनिशिएटेड जावन आसाची भूत तेंगेली भारी धार्मिक. आणि प्रभुपादान सांगेल म्हणजे तेच त्यांनी त्या फुटस्टेपार चल तशी एक आदर्श फॅमिली म्हणून सांगच्या कांय चूक ना. माताजीनं 9 दुखून 10 वर्सताना माइट बी शी इज डुईंग नाव ऑल्सो, त्यांनी ते प्रल्हाद स्कूल म्हणून ते चेडवांक स्पिरिच्युअल ऍक्टिव्हिटीज एव्हरी संडे त्यांनी घेता आसलीची, तांकां ताजे विशय त्यांनी ज्ञान दिता आसलीची. आणि तांगेल गुरु महाराज म्हळ्यार त्यांनी इनिशिएटेड आसाची हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण महाराज तांगेल हांगा त्यांनी इनिशिएटेड जावन आसाची. आणि तांगेल मस्त बुक्स त्यांनी एडिट केलेले आसा. आणि एडिट केलेलं मात्र नाही, तांत पुरा हे केलेलं आसा. आणि त्यांनी मस्त सेवा दिलेलं आसा देवस्थानांतू. तांणी रातचे अहमदाबादांतू
आय थिंक वीक अंतू 3 पटी माताजी देवस्थान दिसता कसं नाही पुणी सेवा करता असता राजभोग सेवा तांक फोन केल्यार माताजी हांव देवस्थान हे सेवेन तसाची और हांव मार्गारी हांव रंगोली करता सर आज हांव हे बुक डिस्ट्रीब्युशनाक गेले whenever she talks with us she is in another dham vrindavan ki hang ki the but regularly tani tangile amka association dittach wherever she is but her contribution and service is always there 24 hours so that is her greatness actually kedne tani tangile service dittachi devasthana aso ya amka aso she doesn't tani tulna karnach equally tani balance korna amka service ditta astach and she is active participant kedne lecture jaun jatari tangil प्रश्न निमगील निमित्त आमगेल मन असेल आमगे एक पटी भारी लज्जी खाता यो हे प्रश्न कशे नेमको येता म्हणून जाल्यार माताजी एव्हरी सेशन तरी स्पीकर प्रश्न निमगेल निमित्त आमगेल अनहिडन एक जे क्वेश्चन असते आन्सर जाता असता आय थिंक दॅट इज शी नोज व्हेरी मच बट आमगेल चांगा खातीर ती प्रश्न निमगेल दिसता केदनायची दॅट इज वॉट आय ऑलवेज फील आणि हर मटेरियल क्वालिफिकेशन म्हळ्यार शी इज डन MA फिलॉसॉफी इंटू युनिव्हर्सिटी ऑफ बरोडा दुकुनु so she is highly qualified in that sense and but yet she is very humble and submissive. Hare Krishna amala Sita Mataji tumka hriday purvak ami swagat karta ji and we are very eager to hear from you. Hare Krishna. Hare Krishna Radhika Bhava Mataji maku itli fulon itli tu glorify kele I don't deserve anything. You unnecessary maki tu manta asachi. Thank you so much. And भागवत पुराण कोंकणी टीमाक मस्त धन्यवाद करता मुरलीधर चरण प्रभु सखी चरण माताजी आणि एंटायर भागवत टीमाक माके के अवकाश दिल्ले तुम्ही आयचे चॅप्टर 8 ऑफेन्सेस टू बी अवॉइडेड नेक्टर ऑफ डिवोशन सिरीज सांतुलोच खातीर एक चान्स दिल्ले का हांव सर्वप्रथम मंगलाचरण करता तातूंत मागीर आज सेशन आमी स्टार्ट करया ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सवनरघुनाथं वितं तं सजीवम् साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सवर्ण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपालकृष्ण स्वामिनिति नमः प्रभुपदस्य साहित्याय प्रकाशनपूर्वस्य प्रचारं कृत्वा साधुरूपाय नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नमः नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पार्षद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा ऑडिबल असणार माताजी वॉइस का प्रॉब्लम नाही आहे ना माताजी यू आर परफेक्टली ऑडिबल So आज आमच्या खंयची टॉपिक कसा ऑफेन्सेस टू बी अवॉइडेड म्हळ्यार सेवा नाम अपराध नाम सेवा अपराध वर्जन सो आम्ही हे अशी लेक्चर ना की आम्ही इतले सिरीज दोन हे चॅप्टर नेक्टर ऑफ डिवोशन म्हळ्यार आज हे इन्स्ट्रक्शन दिले फाल्यां ते इन्स्ट्रक्शन दिले आम्ही अशी म्हणून घेऊन घेवचे ना 64 आयटम्स आमकां म्हणिल्ले आसा आनी आयच्यान तो आनी इतलो म्हणून आयटम आसा त्या दृष्टीन आम्ही हे नेक्टर ऑफ डिवोशन अंडरस्टँड करून घेवचे आम्ही इतले लेखून घेवपा की आम्ही भक्तीन आम्ही मुखार शिकता असाची भक्तीन आमी कितले जाऊ तितले मुखार वचता आमी कितले कृष्णा कृपा मेळटा कृष्णा म्हणा गुरू म्हणा कृपा कशी मेळचे ते आम्ही विचार करून घेवन हे बुक अंडरस्टँड करता हे सिरीज अंडरस्टँड करता म्हळ्यार अशी आम्ही जर अंडरस्टँड करून घेतल्यार आमकां केन्नाची हे एक रुल्स शे दिसना जो
हे डूस हे डोंट्स अशी मुखेली येना हा हे आमगेल्या बऱ्या खातीर हे म्हणून आमकां विचारता. सो कशें आमकां सगळं कागद आसा की भक्तीन तूं प्रवृत्ती आनी निवृत्ती म्हणटा. प्रवृत्ती म्हळ्यार अजून पर्यंत आमी आयकून आयिल्लें आसाची कसल आमी करता म्हणून. आज आमी कसल आयकतले कसल आमी करचें ना खंयचे आमी अवॉयड करता म्हणून. आणि हे 64 आयटमांतू 19 खंयचे आयटम आसा स्पेसिफिकली 19th आयटम ताजी वयल्यान हे एक एंटायर चॅप्टर श्रील प्रभुपादान आमगे खातीर हे फ्रेम कोण दिलेलं आसा. कसं त्यामुळे आमकां गोत आसा की आमचे सर जीव कोण आसा आमी अपराध करचेक आसाची जी म्हणून कशी ना कशी चूक जाता म्हळ्यार होयची. पण आमी केन्ना अशें अंडरस्टँड करताची केन्ना आमचे सांगिल्लें प्रभुपदान तेन्ना आमकां लागता की हे आमगेल्या बऱ्या खातीर आनी खंयचे आमकां असो विशय बरयलो ना की आमी करचे जायना आमगेले साध्य ना अशें कसले बरयलो ना. खंयचे आम साध्य मनुष्य जन्मान आयिल्ले आसा खंयचे साध्य आसा तेची प्रभुपदान आमकां फ्रेम कोण दिलेलो आसा श्रील रूप गोस्वामीले इन्स्ट्रक्शन्स. सो आमी हांगा जस्ट नॉट लिस्ट म्हणून पळोवचे बट आमी खंयचे म्हूण लागता की आमी तेजे प्रिंसिपल तेजे सिद्धांत कसले ते आमी अंडरस्टँड करचे प्रयत्न करता. फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड ऑफेन्स म्हणा अपराध. अपराध म्हळ्यार कसले अपराध. अप म्हळ्यार कसले दॅट विच टेक्स यू अवे खंयचे तूं दूर करता. कोणा कडच्यान दूर करता कृष्णा कडच्यान म्हणा राधा राणी कडच्यान ते तूं कोण दूर करता पळय. राध वर्ड म्हळ्यार राधा राणी. खंयची वस्तू खंयची ऍक्टिव्हिटी आमकां राधा राणी कडच्यान खंयची कृष्णा शक्ती आसा त्याचे कडच्यान आमकां दूर करतात ताका आमी अपराध म्हणून म्हणटाची. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपराध म्हणून ते मात येवता की आमी केन्ना खंयची वस्तू अपराध म्हणून करताची त्याच्यान आमी लेखता आमी कृष्णा कडच्यान दूर वता आसा म्हणून. ते एक मात येयना पण आमकां कळून येता की आमी आतां आमी कसले कार्य करता जाल्यार लेखून घेवपाक की आमी कृष्णा कडच्यान दूर न्ही आमी कृष्णा लागीं वचचे प्रयत्न करता ताका कृप घेवचे प्रयत्न करता त्या मातेंतून आमी आमगेलें कार्य करता. म्हणजे भौतीक स्तरार खंय आमी चूक करताची ताका आमी अपराध म्हणून म्हणटात ताका आमी पाप म्हणटाची. त्याची आमी आध्यात्मिक लेवलार केन्ना चूक करताची ताका आमी कसं म्हणटाची अपराध म्हणून म्हणटाची. ताजे अर्थ अशें न्ही की भौतीक पाप आमी कितले केल्यार जाता ना तशें न्ही. हेजे केल्यार बी आमी रजो गुणांनी तमो गुणांतू वताची. मात्र अशें पळोवचें गेल्यार भक्ती पॉयंट हांव पळोवचें गेल्यार अपराध खंयचे आसा ते पापाक की चड हार्मफूल म्हणा अशी डिवोशनल लायफाक ते चड प्रॉब्लेम क्रिएट करता. सो टोटली एंटी डिवोशनल म्हळ्यार बी जाता. आज आमी खंयची आयकून घेता आसा लोक वरिष्ठ लोक आसाची आजपासून प्रवचन दिले लोक पुरा वरिष्ठ लोक आसाची. सो हांव उलयल्यार ते एक संशय न्ही पण म्हगेलो हो एक चॅप्टर अपार्ट म्हणून हांव समजोवचो प्रयत्न करता. सो हांगा आमी फर्स्ट तांतून ब्रेकअप केलेली आसा. पयले 32 एक ह्या चॅप्टरांत फर्स्ट 32 ओवरऑल वेदीक खंयची सप्लिमेंटरी ऑफेन्साची लिस्ट आसा ते पॉइंट आउट केल्ले आसा. ताजी मागीर 29 वराह पुराणा खंयची दिलेली आसा ते दिल्ले आसा आनी ताजी नंतर नाम अपराध म्हणून फर्स्ट ऑफ ऑल दोन वस्तू आसा ह्या चॅप्टरांत एक सेवा अपराध आनी एक नाम अपराध. सेवा अपराध म्हळ्यार कोणाले विग्रह प्रती म्हणल्यार डिटी वर्शिपा प्रती खंयचे अपराध आसा सेवा. आमी केन्ना हे अपराध म्हणून आमी केन्ना आमची खंयच्यान जाता नॉर्मली केन्ना जाता की म्हळ्यार वेन वी कन्सिडर की आध्यात्मिक वस्तू केन्ना आमी भौतीक लेवलार केन्ना अंडरस्टँड करता पळय तेन्ना हे आमचे कडच्यान ही चूक जाता म्हणून अपराध जाता. सो दॅट वी शूड सी की आमी जप करचें म्हणून जप करचें म्हळ्यार अशी सादारण अशी कोणान उलयल्या म्युजीक केल्या न्ही आध्यात्मिक वस्तू विग्रह सेवा केन्ना करता सेवा अपराध म्हणटा. विग्रह सेवा केन्ना करता देव अर्च अवतार येवन घेवन आयिल्लो उरता आमगे खातीर अशें न्ही की एक मार्बला मूर्त आसा किंवा एक पितली मूर्त आसा किंवा अष्टधातू मूर्त आसा ताची सेवा करता तशें म्हूण लेखचें ना. स्वता भगवान देवूची अवतार घेवन आयिल्ले आसा कसं खातीर की आमी आमगेले बर जावपाक आमगेले उद्धार जावपाक आमकां एक सेव करचे एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवचे खातीर तो आयिल्लो आसा आदान प्रदान करचें जाता
तशी आता ना जाल्यार आतां कोण निराकारवादी आसा म्हणटा कोण विचारल्यार देव कोण म्हळ्यार हा आसा ओळखी आसा एक शक्ती म्हणाले त्यो ताका आकार ना म्हणाले अशें करून म्हणटाचे मात आमगे गुप्त जावन आसा आमचे कोण बी इस्कॉन फॉलोवर्स आसाची प्रभुपदाल ते इन्स्ट्रक्शन फॉलो करता आमगे गुप्त जावन आसा की नाही देव म्हळ्यार साश्राम परंपरा पुरुषोत्तम आणि तांचे आमकां सेव केन्ना करता तांकां प्लीज करता तेन्ना आमगेले आमचे जी ऍक्टिव्हिटी घेवचे खातीर आमी करता लेखून दिता सो अशी हातूंत आमी वन बाय वन करचे जाल्यार मस्त वेळ बी जावचो शकता कित्याक म्हळ्यार आमचे 1 hour भितर आमी ते कंप्लीट करता मात एक रफली एक आमी एक आयडिया घेवं येता कित्याक म्हळ्यार केलो लोकांले लिस्ट उरचे शकता केलो लोकांले लिस्ट पूर्ण आसूं शकता तो हांगा माताजी राधिका भाव माताजी तुम्ही शेअर करता ते चॅप्टर जस्ट फॉर 5-10 minutes मागीर आमी ते स्क्रीन शेअर बंद केलं जाता दिसता सर माताजी होय समज दिसता सो हांगा आमी पहिले पळयत आसाची की केन्ना आमी देवळा केन्ना वताची तेन्ना फर्स्ट हातूंत बरयलें आसा की वन शुड नॉट एंटर द टेम्पल of the deity in a car or palanquin or with shoes on the feet. आता तशें म्हळ्यार कितें आतां आमकां लेक्चर पळय आमी कोणाक वतना हांवें चप्पल घालून म्हणून शूज घालून आमी केन्ना देवळा वता हांवें तशें म्हणून आमी माते विचारलें पूण कसं लेक आमी घालचे ना स्वच्छता जालें नोडप स्वच्छता एक आसा की चपलाक माती उरता आनी देवस्थान म्हळ्यार एक स्वच्छ जागो इट्स नॉट जस्ट दॅट आमी लेकीन पळयलें उरचे फावत थोडे ऑफिसान तू बी बरयलें उरता लीव युअर शूज आनी ब्रॅकेटान तूं ई गो म्हूण बरयताची बिफोर एंटरिंग or those words उरता leave your shoes outside office म्हणून आनी शूज ब्रॅकेट आनी तू ई गो म्हळ्यार केन्ना आमी देवस्थाना वताची तेन्ना आमी अहंकार असोच पुरो मात्ते घेवन वचचे ना हे आमगे संस्कृती आणि हांगा खंयचे हे रूल्स खंयचे बरयले आसा हे आमचे कॉन्स्टिट्यूशन प्रभुपादान आमकां हे मेन्शन करून दिलेले आसा श्री रूप गोस्वामी इंस्ट्रक्शन आम्ही लेखा की हे तांचे मनगटत नाहीये देवान स्वतः दिव न्हू आमगेले उद्धारा खातीर दिलेले आसून आमी ते केन्ना विसरचे ना आणि देवान सांगिल्ले इंस्ट्रक्शन आमी कितले फॉलो करता तेन्ना आमी लेखा की आमचे सोरी म्हणजे मर्सी आसा म्हणून सो हांगा फर्स्ट कसले की म्हळ्यार आमी चप्पलांनी आस पळय ते आमी घाल घेवन वचचे ना जावं अशी पालखीचेर येवन वचचे ना कसले म्हळ्यार आमी देव म्हणा फुडें आमी केन्ना रिस्पेक्ट म्हूण करता आसाची ऑब्वियसली अशी घालून वचचे समजें आनी आमगे ती गो म्हणा खंयचेची अनर्थ आसाची ते आमी जावं तितली भायर वचून एक काम मायंड करून कसले म्हळ्यार देवस्थान एक असो जाग की आशिल्ल्यान बेस्ट प्लेस म्हणटा पळय तो जागो थंय आमी पुरो अशी कंटॅमिनेटेड मायंड घेवन वचचे आनी थंय एस्पेशली हे हांगा आमी लिस्ट आउट करता आसाची हे सेवा अपराधा रिलेटेड तेन्ना आमी देवाले ऑल्टरा भितर सेव करचे म्हणा आनी दिस नॉट ओन्ली एप्लायज की देवस्थाना घरांतू बी आमकां एप्लाय जाता कोणाले घरा वता आसाची तेन्ना बी आमी चप्पल घालून कोणाले घरा भितर वचचे ना आजकाल लोकांक फॅशन उरचे फाव आसा पण कितें ते दृश्टीन आमी करचे ना की आमी जावं तितले रिस्पेक्ट दिवचे प्रयत्न करता हांगा आमी एक याद दवरलो तेन्ना आमी देवा बद्दल उलयता देव म्हळ्यार कोण एक सादारण मनीस न्हू केन्ना आमी सेवा करताची तेन्ना दोन दृश्टीन सेवा करता एक घरांत बी सेवा करताची आनी देवळांत बी करताची केन्ना आमी घरांत करताची तो घराच एक मुखी आसो मुखी आवारी आमी कन्सिडर करता म्हळ्यार ओनर म्हूण ट्रीट करता आनी तेची केन्ना देव देवस्थानांत आसा आनी थंय आमी केन्ना केल्ली सेवा करताची तो एक राजा आनी विचार करता की राजाल केन्नाची सेवा करता जाल्यार केन्नाची आळसाय म्हण रिस्पेक्ट दिनाची तशी केन्ना करनाची वयती नाल्यार आनी तो राजा सगळे राजा राज तो देव तो परम पुरुषोत्तम तो तशी करून ते एक आमी लक्षान दिवन आमगेले आमी सेवा करता सो
आणि देव म्हळ्यार एक ऑर्डिनरी मूर्तीने ते हांवें तशें सांगिल्लें आसता. सो हांगा आमी पयले आयकल कसलें की म्हळ्यार आमी चप्पलांनी घाण करून वचना. तशी जी दुसरे हे केन्ना फेस्टिवल येता शी आमगे मनात उत्साह उरता. यो आज जन्माष्टमी आसा, सद्या रथयात्रा येवची आसा. तेन्ना आमी अशें जाय यो देवा हे उपास आयिल्ले ही जन्माष्टमी आनी उपवास करपा पडटलो. अय्यो आनी रथयात्रा आयिल्ले आनी खंयची गौर पौर्णिमा असल मूड उरचें ना. देवा फेस्टिवल म्हळ्यार आज आमचे चढाले म्हण आमगे पूत रोजो धूव रोजो आमगे बामणाल जाय दिवस तेन्ना आमी कशी उत्साह करताची किंवा आमगे केन्ना वेडिंग एनिवर्सरी येता तेन्ना आमी कसं प्लॅनिंग आनी करताची ओ आमगे एनिवर्सरी पुताल 15th बर्थडे 18th बर्थडे अशें कसले सेलिब्रेशन करताले आमगे भितर कशी जोश उरता कशी एन्थुजियाझम अरे बाबा हो परम पुरुषोत्तम तांगेल तू जय दिवस म्हळ्यार एवरी फेस्टिवल म्हळ्यार तांगेल जय दिवस वरीची ते सेलिब्रेट करता आळसाय केल्यार उपयोग असले म्हणून आमी आळसाय मनात असल्यार बी आमी ते सायडान दवरली ना देवान सांगल्या हे रूल आसा आमकां आमी फॉलो करता तशी आमी केन्ना एक पंथा ऑब्जर्व करताची दोन पंथा ऑब्जर्व करताची तशी केन्ना करता वतना पड्यार आस पळय आपुणूतल्या आमचेर तो उत्साह म्हणून पूर्ण उरता आतां आमकां चेडूं ज्या दिसा खातीर आमी रिसर्च पाळयत पळय की खंयची तारीखे मागीर पुताल जय दिवस आशिल्ले खंयची तारीखे धुवेल जय दिवस अशें म्हणून आमी ना बाय डिफॉल्ट याद देवन वता तशी जी फेस्टिवल बी तशी जी आमकां केन्ना फॉलो करचे सूर करताची तेन्ना आमकां कळून येता हो म्हयनो स्टार्ट जावचे काय कळून येता आतां सूट जावचे आसा आतां फेस्टिवल येवचे आसा आनी त्या जोशान आमी ऑल टायम एन्थुजियास्टिकली सेलिब्रेट म्हळ्यार देव ताजेर मस्त प्रसन्न जाता तशीच नेक्स्ट म्हळ्यार आमी देवा हात पांय पडपाक जाल्यार वन शुड नॉट अवॉइड गोविंग आमी त्या वेळार वचून शिकून एक साईट सीचे कोणी येवचे न्ही चंद कोण घेऊन मस्तक म्हळ्यार अशी दोन्ही हात पडून तशी प्रणाम करतात म्हळ्यार म्हालगड कोणा आयले आमी तशी पांय पडटाची एक रिस्पेक्ट हांगा खंयचेची दिलील आस पळय हे नॉट जस्ट देवास्थाना काय देवाक म्हूण न्ही देवाक प्लस गुरुक दोन्ही हाक एप्लिकेबल आसा मोस्ट ऑफ द रूल्स आर लायक गुरु लेगी बी गुरुक आदमुखार येताले ते येवचे आसा तशीच केन्ना आमी देवस्थाना वताची पयलीं आमी पळोवपाक की आमी देवा पांय पडटा समोर कोण पांय पडटा अशें न्ही की लायक देवळ आसा देव कमेंट मारचे असं पुरा करचें तशीच आनी खास करता सेवा करता लोकांक तर हे स्पेशलिस्ट सेवा करता लोकां खातीर एक तर पर्टिक्युलर आसा आणि वन शुड नॉट नेक्स्ट बरयला वन शुड नॉट एंटर द टेम्पल टू वर्शिप विदाउट हॅव्हिंग वॉश्ड हँड्स आणि खावन जेवण कोण जालें वचून अशीची न्ही की बाबा हात पाय धुवन अशी कोणा करनाची तितलं पण पोट गडबडीन हात धुवचे तसंच पुरा करचें ना तशी 5वे पॉइंट वन शुड नॉट एंटर द टेम्पल इन द कंटॅमिनेटेड स्टेट हा व्हेरी इम्पॉर्टंट कंटॅमिनेटेड स्टेट म्हळ्यार कसलें कंटॅमिनेटेड म्हळ्यार गलीत जावन वचच्या कंटॅमिनेटेड म्हणटा की कसलें हांगा प्रश्न येता कसलें की म्हळ्यार सपोज करप तुमगे घराकडेन कोणाले देहांत जाल्लें आसा तेन्ना कोणाले म्हळ्यार देह त्याग जाल्लो आसा तेन्ना आमगे मनांत पुरा शोक उरता आमगे स्पेसिफाय केलेलें आसा की एक ब्राह्मणान 12 दिवस फॉलो करता क्षत्रियान 15 दिवस करता आनी शुद्रान 30 दिवस करता हांगा अर्थ कसो की म्हळ्यार तेन्ना केन्ना आमगे घरांत कोणा मृत्यू जाता कोणाले तेन्ना आमगे मायंड शोकांत उरता तेन्ना आमी केन्ना देवाल सेवा करचे उरता तेन्ना लायक वी आर इमोशनली डिस्टर्ब हे इमोशनल कंटॅमिनेशन म्हणटा इंटरनल कंटॅमिनेशन खंयचे आसता ते इमोशनल कंटॅमिनेशन तेन्ना तूं खंयची उत्साहान केन्ना सेवा करता ते तूं फुल्ली करचे शकना अशी डिस्टर्ब मायंड आशिल्ली म्हणून कसं म्हणिल्लें आसा प्रभुपादान की थोड दिवस तूं घरांत उरत बाकी लोकां फॅमिली मेंबरा वगैरे मायंड थोडशें केन्ना बॅलन्स जाता तेन्ना तूं कितें चंद कोण सेवा करचे शिकता ते हरशीं केलें ते अपराध केली जाता ओके चूक कशा खातीर करची आनी अपराध लागून दिवचो ते आमी पळोवन घेवपाक तशी वन शुड नॉट एंटर द हे हात आनी पाय धुवन कंटॅमिनेटेड स्टेट जालें मागीर वन शुड नॉट 6th point one should not bow down one hand म्हळ्यार थोड लोक अशी कास्टा चेक म्हणा की अशी 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 करून पांय तशें करचें दोन्ही हातान नमस्कार करचे हे पुरा लेखा तशीच आमगेले नेक्स्ट पॉइंटान येता आसा हे सर्कम्बुलेट करचे आतां प्रदक्षिण करता थोड लोक
राबील कणे गोल 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 घुमताची ते घुमची ताका प्रदक्षिण म्हूण म्हणा देवळा केन्ना करता देवळा प्रदक्षिण केन्ना करताची ते पूरा क्लॉक वाइज पूराची देवळाची ऑल्टरा भायर वचून करचे ना की राबील कणे घुमचे कसं नमून करची न्ही ताका हे परिक्रम करची म्हणून म्हणा आम्ही सगळे लोक लगभग हे ग्रुपात सगळे लोक वृंदावना गेली लोकच्या भाव आसा आणि वृंदावनान तर एक देवळ आसा राधा दामोदर मंदिर सनातन गोस्वामीन थंय म्हानतार पासून थंय तांणी सेवा करता आशिल्ली तो तांणी तर आशिल्ले ते ऑन डेली बेसिस तांणी गोवर्धना परिक्रम करता आशिल्ले सनातन गोस्वामी आणि थंय कसं जालें की म्हळ्यार म्हानतार जेन्ना पळय देवान स्वतः एक गोवर्धन शीला दिल्ले आणि थंय देवळ राधा दामोदर म्हळ्यार तेची थंय अशें म्हळ्यार की तांचे वरिश्ठ जालेले आसनावे आनी तेचे जंपूचे जायना न्हय गोवर्धना परिक्रम करचे जायना न्हय 24 किलोमिटर्स पूण तुम्ही 4 पंथा प्रदक्षिण काढल्यार देवळाचे गोवर्धन परिक्रमा केलेले फल मेळटा म्हणून आमी केन्नाच विसर्जनाक वृंदावना केन्ना वताची राधा दामोदर देवळा परिक्रम करू का 4 परिक्रमा विदाउट फेल करू का अशें न्ही की गोवर्धन परिक्रमाची ते केल्यार मेळटा आनी गोवर्धन आनी करता म्हणून ना अशें म्हणून दृश्टीन न्ही की आमकां डबल बेनिफीट मेळटा म्हणून देवा परिक्रम केल्ल्या वरी बी जाता गोवर्धनात परिक्रमा बी केल्ल्या जाता ते म्हणून आमी लेखता अशी 7th पॉइंट झालं तशीची मुखार सुन 8th पॉइंट वन शुड नॉट स्प्रेड दीज लेग्स बिफोर द डेट्स तांणी लेक्चर बाबा कसं लेखीत कसा प्रवचन कशी बसचे एक कणे पाय बसचे जातले थोडे लोक आरामात बस करतात प्रवचनान तुम्ही लागू ना की जस्ट देवळान तुम्ही तशी देवा मुखार तुम्ही अशी पाव मुखार कोण दिसना कितले इन्सल्टिंग कोण बसता गुरु महाराजा लेक्चर तेन्ना तू कोण दिसता हा नो डाउट एक पंथा कसं जाता वरिष्ठ लोक उरतात बसचे जायना तेन्ना कसं करता पाय स्प्रेड करता ऑपोजिट डायरेक्शनान बसचे प्रयत्न करता अवॉइड की येद्रात पाय दवरचे सायडान करा आनी तितलो जर प्रॉब्लेम आशिल्लो आसतली चेअर घेवन बसायचे वरिष्ठ लोकां खातीर जेव्हा कोणाकूय बॅक प्रॉब्लेम जावंक शकता अशें सो हांगा आमी हे लेखता एक पंथा खंय बृहस्पती ऋषी आमच्या लोकांना आयकले उठचे फावं काणी बी आयकले उठचे फावं सांजची एक दृश्टांत तेन्ना तागेले एक डिसायपल आशिल्लो ताका परत परत सांगचे पाय मुखारसून बस नाका म्हणून आयकनाशिल्लो बसना पडे कडेन बृहस्पतीन श्राप दिलो की अरिस्त्रासूर जाव म्हणून तेन्ना कडेन ताका नेक्स्ट लायफ तुगेले असूर जावो अरित्रासूर जावो म्हणून तेन्ना माफी मागता मस्त माफी मागना पडे हांव आनी करना म्हणून मस्त माफी मागना पडे कडेन ताका एक ताजे बरोबर एक वरदाना बी दिली की तुगेले वध कोण आसा स्वयं देवू करतलो म्हणून एक वरदान दिलें मात्र आमी लेखता की अशी न्ही की आमकां बी एक सुरजावची हे श्राप मेळचे शकता म्हणून पण ताजे हे सांगची मेन उद्देश कसो की म्हळ्यार ही आसुरी बुद्धी अशी बसची म्हणा ही समबुद्धी नाही सो वी शुड ट्राय टू एवॉइड आणि थॉट पंथा लोक बशील तेन्ना प्रवचना बशील तेन्ना म्हणा देवळा बशील तेन्ना म्हणा अशी पाय हात लायता बसले जावं अशी कोण बसचे जावं अशी नाकशी नमून एक कॉन्सन्ट्रेशनार बसनाचे ते पुरा अपराध असं पुरा आम्ही करचे ना हांगा सांगिल्लें आसा तशी मुखार सुन वचपा जाल्यार तेन्ना आमी नेक्स्ट पॉइंट पळोवपा जाल्यार वन शुड नेवर स्पीक अ लाई प्रत्येकार केन्ना मारचे ना ताचे पयलीं वन शुड नॉट लाई डावन बिफोर द ड्युटी आमी वी आर इन 10th पॉइंट देवा मुखार देवळान वचून केन्ना न्हिदचे न्ही केन्ना करचे ना आणि तशीची वन शुड नॉट एक्सेप्ट प्रसादम बिफोर द ड्युटी म्हळ्यार कसले की केन्ना आमकां चरणामृत बी जर दिली लक्ष्मी सायडार वचून विग्रह मुखार केन्ना करचे ह्या पुरा कसले सम्मान दिता आसा तेचे आमी म्हणटा न्हय घरांत कोणाची गोड मनुष्य तांगेर मुखार आमी खावचे जेव न्हिदचे जेव पाय घेवन बसचे सोंड बसचे अशें पुरा करता ना न्हय तशी हांगा आमी देवा मुखार बसून अशें म्हणा फुडें आमी केन्ना देव खाली एक खात्रा मूर्ती म्हूण लेखून घेवची स्वयं देव साश्टांग अशें म्हूण लेखताची तेन्ना आमी ऑटोमॅटिकली हे पाप करचे पळय हे अपराध करचे आमी कम करता
सो हांगा तशीची प्रसाद आमकां कोणान दिल म्हणलें अशी महाप्रसाद उरो खंयचे दिल्यार बी हातान घेवपाक देवळा भायर वचून खावची ट्राय ही सांग वस्तू खंयची आसा पळय आमी लेखताची थोड लोकां लेक्चर फॉलो करताले लेक्चर पावो हांव कसो फोडप पण कोणाक भूत नाशिल्ली हे पण बेगीन काळजी घेवपाक कित्याक म्हळ्यार अनवॉन्टेड अननेसेसरी अपराध आमी कसो लेखात तशी मुखार सुनो आमी हांगा फट्टी मारचे ना फट्टी तर केन्ना मारचे ना तर देवळान तूं देवा मुखार तर विचारू बी करचे ना की आमी फट्टी मारचे ना तशी हॉर्डान उलोवचे अरे हांगे कोण तशें न्ही चंदायन आमी कोणाक आपोवपाक जर अशें आसता आमी खंय लागीं वचून घेवन आपोवचो प्रयत्न करता तशीच वन शुड नॉट टॉक विथ अदर्स बिफोर देम केन्ना आमी देवस्थानान देवाक सेव करता आमचे फोकस फुल तेजेरूय उरता बिगराचेरूय उरता अशें न्ही की आमी उलयता उलयता गेले आनी सेवा बी केल्या तसंच पुरा बुद्धी कोण घेवन आमी कशें सेव करता म्हळ्यार टोटली 100% आमकां कॉन्सन्ट्रेशन थंय उरता आतां आमी घरांत उबीची वय सेवा करताची घराक कोणा आवाज दिल्ले पळय कोशिश करता की घरात सेव करता जाल्यार बाकी लोकां सांगून दवरली हांव सेव करता आसा डिस्टर्ब करा आरती करता जाल्यार म्हणा कोण की आपयल म्हणा जेव्हा कोणाक कितें उलोवपाक जाल्यार मध्य आमी सांगपाचें त्या पुरो बाकी वेळा करायची पण देवा सेव करता जाल्यार असं पुरा करचें ना सो हांगा आमी हे लेखून दिवपाक कडेरी आमी पळोवन घेतले येता आसाची की झगडी बी करची म्हणा न्ही वन शुड नॉट क्राय ऑर हाऊ बिफोर द डीट थोड लोक अगदी भाव जावन येताची जेव्हा रडचे सुरू करताची देवा मुखार खंयचे मटेरियल प्रॉब्लेम घेवन येवचे शकताची जेव्हा थोड लोक म्हणटाचे भावान रडताची भाव येवन रडता अरे बाबा देवा मुखार कसं खातरे रडतात अशें म्हणटा की कशी बायल म्हणून शिल्पत चलनेसून कशी स्वतः कशी कवर करता पळय तशी देवा मुखार खंय म्हणजे हे पुरा इमोशन्स म्हणा सगळे पुरा आमी कवर करता तशें पुरा हे कलियुगान तितलो कोणाची एडवान्स जाली रेअरली कोण उठचे पळय आचार्य सोडल्यार बाकी आमगे असं नॉर्मल मनशाक इतलो भावांत आमी अजुनी पाविल ना प्रेम भाव म्हणटा पळय त्या लेवलांत आमी पाविल ना आमी कोशिश करून देवा मुखार रडचे न्ही करचे न्ही पण तशीच झगडी करचे ते पुरो आमी सांगना विषय पण हांव स्पेसिफाय केला झगडी करचे ना एक दुसऱ्याक सोवचे ना जावं आतां म्हण थोड लोकांक दान दिवची मस्त उमेद उरता पण देवस्थानांत म्हणा देवळा भितर कोणाक तूं एक भिकारीक म्हणून दान दिता तूं कोणाक दितलो सर्वोत्तम देवान दिलेले तूं दिवचे न्हय then you should not prove की हांव कोणाक दान दिता आसा म्हणून ना तसं पुरा उरचें ना अशें म्हणून बरयल्लें आसा आनी तशीची म्हारगायेची ब्लँकेट आनी घालून घेवन येवचे जो असल पुरा देवळान सादा जावन जावं तितलो सिंपल कडेरी वन शुड नॉट युज or praise anyone else before हांगा थोडशे एक वस्तू आसाची की एका कॉन्ट्राडिक्टरी बी आसा म्हळ्यार अर्थ कितली म्हळ्यार आतां म्हण देवाक कोण आनी कोण ना तेन्ना आमी लोकांक तारीफ न्ही करता पळय थोड पण खर उरता थोड पण उलोवपा म्हळ्यार उलयताची तसं आमी ग्लोरिफिकेशन केन्ना लोकांक करचें मात्र सपोज जर तुमगेले मुखार शेअर करचे शकता पण हांव आतां सांगचे प्रयत्न आमगे जर स्पिरिच्युअल मास्टर केन्ना येता तेन्ना आमी व्हडव्हडानच तागेले दंडवत न्ही करचे स्पिरिच्युअल मास्टर केन्ना दंडवत करताची तेन्ना आमी हे विचार करचे ना की आमी मनान तूं करचे तशें न्ही पण आमी बी समर्पण करतात आमी उलयता आयकुपा आनी केन्ना मेळ्ळ्यार तांगेले आमी एक ग्लोरिफिकेशन करूं करता अशें न्ही की खाली हात वचून अशी वचून येवचे न्ही आमगे जावचे कसो शब्द आसा ते आमी हे प्रमाणे घेवन वचचे करता आनी तांगेले ग्लोरिफिकेशन करता आज म्हणटले अरे बाकी लोकांक करचे ना आनी गुरू महाराजाल केल्यार रडना कसं लेखत कित्याक म्हळ्यार ताणें पुरा जीवन तांगेले कोणा खातीर केल्लें देवा खातीर प्रचारा खातीर केल्लें आसा तेन्ना देव केन्ना तांगेले शुद्ध भक्तार प्रचार शुद्ध भक्तार केन्ना आमी ग्लोरिफिकेशन करताची तेन्ना देव उलटा चड प्रसन्न तेन्ना आमी हांगा एक याद दवरली तशीची वन शुड नॉट स्पीक एनी इल अबाउट इल नेम बिफोर कोणाले वायट उलोवची म्हणा कोणाले पोट वायट जाता वन शुड नॉट पास हे पुरो थोडशे विशय आसा वन शुड नॉट कॉल फेल टू वर्शिप द डिटी अकॉर्डिंग टू द वन थिंग आमगे मना आशिल्ली तशी आमी करचे राधिका बाबू माताजी तुमी थोडशे मुखार शिकताचे स्क्रीन
ओके बस गुड. सो आम्ही हांगा अशी पळोवन आयली की केलो लोकांचा कसं जाता की हे आम बोत उरता मात आमके आयकता जी आमके रिपिटेशन बी जाता की हात नंतर आम केन्ना आमची चेडवा चूक जावची जातली आमी बेगीन चड काळजी करता. सो हांगा आमी आज खंयचे आयकून आयिल्ले आसा हे वन बाय वन करून हे वेदीक खंयची ऑफेन्सेस आशिल्ले ताची लिस्ट आनी हाजी मागीर खंयची आशिल्ली आसा जी ते वराह पुराणान बरयले की हे आनी पळोवचे गेल्यार आमकां हातूंतूच चड टायम जावचो शकता. सो आय कॅन जस्ट ब्रीफ कपल ऑफ देम की हे 29 हातूंत आसाची की बैकाळकांत न्ही देवळा वचचें आनी केन्ना देवळा वचपा जाल्यार नॉक कोन्न वचपा उजवाडांत वचची जाल्यार नॉक कोन्न वचचें पडटा आमी फॉलो करचें की करता नॉक कर म्हणा जो हरे कृष्ण महामंत्र म्हण आमगेले सगळे खंयची फॅसिलिटी आसा ते तशी one should not touch the deity dark manjala one should not fail to strictly follow the rules of regulation in worshiping one should not enter the temple without first making some sound हे सांगून झाले. one should not घरांत केलेली खंयचे खाण आसता म्हणत ते कवर कोण भोग करून आपणे ऑफर करपाक धांपून व्हरता अशें कितें की म्हळ्यार कोणाले नजर पडचे ना तूं एनिमल्साल बरयलें आसा लोवर एनिमल्साल त्याच पळय तशें पळोवचें गेल्यार कोणालेच दृश्टी पडचे ना कसं जाल्यार म्हळ्यार ते एक बंदा कोणाले दृश्टी पडता तांकां टेम्पटेशन कोणाक खंयचे भाव उरता म्हणून सांगचे ना सगळे कवर करून ऑफर करचे हे पळोवचें आनी केन्ना आमी वॉशरूमांनी यूज करपाक जाल्यार पळोवपाक की आमी बीच वर्शीप केन्ना करता आसा तेन्ना आमी वॉशरूमांनी वच्चे बीच सर्विसांनी तेन्ना आमी करचे ना हे पुरो आमी पळयले तशेंच वन शुड नॉट ऑफर इन्सेन्स विदाउट ऑफरिंग सनफ्लावर हे आमकां केलो लोकांकूच उरता केलो लोकांक वचना म्हळ्यार केन्ना पूज सुरू करपाक जाल्यार पयलीं फ्लावर्स ऑफर करून तातूंत मागीर बाकीची स्टेप बाय स्टेप खंयची आमी हे पूजा करपाची ते करता आनी खंयची अशी आर्टिफिशियल फ्लावर जावं अशी चंचंदीत तसो फ्लावर ऑफर करचे ना परंबोळा फ्लावर आमी ऑफर करता कित्याक म्हळ्यार देव प्रकारान नॅचरल केलेले आसा परंबोळाचे ते आमी ऑफर करता तशीची आमी दांत घासून स्वच्छ उरता आनी केन्ना एंटर करपाक जाल्यार ह्या बाकी पुरो आमी पळयले आयकून घेवन आयिल्ले आसा जी हे तुमी चॅप्टर रीड केल्यार हे थोडशे स्टेप असो म्हणटा सांगा रुल्स आमकां कळ्ळे येतले. आतां माताजी आमी थोडशे तगुनी करचे सो आता शिकवण्याच्या गेल्यार हे सेवा अपराधांचो आमी जाऊ तितले काळजी घेवपाक की आमचे हे सेवा अपराध जावचे ना आनी सपोज कर अशी करता जाल्यार आमचे सेवा अपराध जाले देवान एक आमकां ऑप्शन कसं दिलेलं आसता आमी मनस्पूर्वक देवाल नाव केन्ना दिता होली नेम केन्ना दिता हरे कृष्ण महामंत्र तेन्ना आमगेले हे पाप हे अपराध केन्ना केलेले आसा हे इरॅडिकेट जाता म्हणून म्हळ्यार आमकां सेवा अपराधा बद्दल उलयले सेवा अपराधान खंयची देवाल आमी सेवा करता जाल्यार केन्ना चूक करताची जर चूक जर जाली अशी आसल्यार आमी जर देवाल नाव घेवन चॅन्टिंग करून मनस्पूर्वक आनी आमी हे हाज नंतर रिपीट करून जर म्हणलेले आसल्यार आमगेले ऑफेन्स पुरा देव माफ करता म्हणून मात्र आमी चॅन्टिंगा वेळाक जर ऑफेन्स केलो ताचे आमकां हे ना कसं सांगता केन्ना आमगेले उद्धार जायना देव केन्ना माफ करना ते बी आम लेखा आनी कित्याक म्हळ्यार अशें न्ही की पळय आम चूक करता वचचे आनी कडेन म्हणचे हांव आम जप करता उरला जाल्यार ना तसो बुद्धी उरचे ना तशें केल्यार आनी उलटा चड अपराध लागता ताचे खातीर आमी कसो लेखून घेवपाक की आमी जाऊ तितले सेवा खंयची करताची मनस्पूर्वक करता आमचे क्षमता प्रमाणे करता आमगेले अशें न्ही की आतां ऑफर करचे वेळार प्रसाद ऑफर करचे वेळार अशें न्ही की आमी बरें बरें खाण खावचें आनी देवाक खाली खडी साकर जावं हे शेंगा बी दवरचे तशी न्ही आमकां देवान जर दिलेली आसा तेन्ना आमच्या क्षमता प्रमाणे आमी कोण आनी खंयचे करता तेन्ना आमी भगवद्गीता 9.26 श्लोक याद दवरून घेतल्या ना आमी देवान केन्ना आमकां ऑप्युलन्स दिलेली आसा आमी जाऊ तितले देवाक चड कितले जाता आमचे तितले ते चड जाता तितले करून घेवन आमी
ऑफर करचे प्रयत्न करता जाऊ ते श्रृंगार म्हण आम्ही खंय भायर गेल्यार बी आमगे माथ्यान खंय उरता हे पुरा करच्यान तू मेन उद्देश कसो सांगा आमी देवाक कितले स्मरण करता पळय ते पळयता विसर नाशी फक्त देवाक ऑलवेज रिमेंबर हिम अँड नेवर फॉरगेट हिम हे मेंटॅलिटी घेऊन आम्ही सेवा करता तशीची नामप्रादांतून आम्ही येता असायची आमचे नामप्राद डेली कोण वैष्णव असायचे लगभग सकाळी उठण्याकडे मंगला आरतीच्याकडे म्हणजे उठतात माताचे मागची थोडशी जे एक मेकॅनिकली हे रिसायटेशन करचे पासून थोडशे ताजे बद्दल गुंतून आणि कडे जर आम्ही हे म्हळ्यार आमकां हाजेर चड कसं म्हणटा सांगत याद उरता आणि हे म्हण ताजेदारी बी आमकां दिसता म्हळ्यार हाचे अर्थ कसो की म्हळ्यार आमी फॉलो करता म्हळ्यार फर्स्ट नाम टू ब्लास्ट पेन द डिवोटीज कसं बरयल्लें आसा की टू ब्लास्ट पेन द डिवोटीज हू हॅव डेडिकेटेड देअर लाइव्स फॉर प्रोपगेटिंग द होली नेम ऑफ गॉड म्हळ्यार केन्ना कोण लोकान देवा खातीर तांगे संपूर्ण जीवन केन्ना दिलेलें आसता तांगेल आमी निंदा करता हे आमी केन्ना करचेना निंद तर कोणाली करचेना तांतू तू कोण भगवान नावाल केन्ना हे वैष्णव आसा तांगे जर आमी निंदा केली आशिल्लें थोडं ते आमी करचे प्रयत्न करचे कन्ना एक सांचे एक दोन सांग हे रिलेटेड स्टोरी म्हणा फर्स्ट टाइम म्हणा शेअर करचे प्रयत्न करता माझी स्क्रीन तुम्ही शेअर करना जाल्यार बी जाता हा सो एक कसं यात्ती म्हळ्यार सनातन सॉरी रूप गोस्वामी असते तांगेल काम कसं की म्हळ्यार कायम राधा लीला बद्दल ध्यान करता उरचे तर तांणी चंद कोण ध्यान करता उरता आशिल्ले म्हणटाले आणि एक पण कसं जाता की ध्यान करता आशिल्ले तेन्ना दोळे बंद करूनच ध्यान करता आशिल्ले ध्यान करता आशिल्ले तेन्ना राधा राणी म्हणटा म्हाका ओ ते एक फूल जाय म्हणटा तेन्ना कृष्ण म्हणटा ओ तेवे कशें काडचे तेन्ना कृष्ण म्हणटा ना म्हाका राधा म्हणटा ना म्हाका ते जावपा म्हणटा तेन्ना कृष्ण म्हणटा हात पावना न्ही म्हणटा कडेन तेन्ना ती म्हणटा एक काम कर तूं म्हाका उबार आनी हांव प्लक करता म्हणून काडता म्हणटा तेन्ना कृष्ण कसं करता जायता म्हणटा आनी ती उबारता आनी उबारचे वचून ती फूल ते काडचे प्रयत्न करता अशी झाडां धरून उपास प्रयत्न करता आणि ते फूल प्लक करता आणि तेन्ना ते प्लक करता कृष्ण ती सोड न्हू वता आणि ती थंय वयरी अशी लटकता उरता आणि म्हणटा अरे कसं केलं तुवें कसं केलं म्हाका सकल कितें देव येयला म्हणून म्हणटा हे खंयची पास्ट टाइम आसा हे याद कर न्हू रूप गोस्वामी एकदम हास येता अशी तो ध्यानान तो आशिल्लो मस्त हास येता तेन्ना तेची टायमार एक ब्राह्मण आशिल्लो तो क्रॉस जाता होता तो ऍक्च्युली फिजिकली डिसेबल्ड पाय पुराशी मांकडे तेंकडे आशिल्ले तेन्ना कसं जाता तेन्ना थंयच्यान क्रॉस करता आशिल्ले ते ब्राह्मण आले आपल्या चेर इतलो व्हड संन्यासी जावन मेचेर हसलो वे अशी कशी चर्चेची ताका मस्त वायट जाता वायट दिसून येता आनी तो बरो वता केन्ना हे इन्सिडंट जाता पळय केन्ना गोस्वामी तांची ध्यानांत आशिल्ले वे ऑटोमॅटिकली ताका ध्यान भंग जाता पळय आणि कळूं येना कशें आपल्यान ध्यान भंग केलो म्हणून ताणें पळयलें बी उरना तें ब्राह्मणाचेर हाशिल्लें बी उरना आनी कडेन घरा येवन सनातन गोस्वामी सांगता की पडून गेले अशेंच जाल्लें म्हाका कसं जालें म्हणून म्हागेलें ध्यान आतां हांव कितले प्रयत्न करता आसा लागोवचे लागना म्हणटा तेन्ना सनातन गोस्वामी म्हणटा हाजी म्हाका इतलो रिजन तूं कोणाले कोणी निंदा केली आसा म्हणटा हांव कोणाक निंदा केल्या तेन्ना म्हणटा जावपा म्हणून नाही जाल्यार अनइंटेन्शनली कोणाली निंदा केली उरचेपा म्हणून तेन्ना ताचें एक सोल्युशन करूया आमी एक काम करूया सगळे गांवांतले ब्राह्मणांक म्हणा जेवणा आपय कोण हें नाशी उरता पळय तुल्याक चेपा की ताणें ताजेचे प्रती निंदा केल्या तेन्ना सगळे लोक आपयता हो एकलो कोण ब्राह्मण कोण पांयांक पुजा लिहिला शिकता तो मात येना ताका कळ्ळें की हो एक आयिल्लो ना म्हणून रूप गोस्वामी थंय वता तांगेले थंय वता कसं रे बाबा तूं आयिल्लो ना म्हणटा स्वता रूप गोस्वामी जावन वता आनी तेन्ना सांगता स्पश्ट क्लियर करता आनी म्हणटा अशी तुमी हाशील पळोवन म्हाका समस्या दिशिल्ली ना म्हणटा अशी
हार्शली उलयलें ना त्या ब्राह्मणानं, चंद्रिकान सांगितलें. पण तरी सुद्धा रूप गोस्वामी माफी मागतात. काय योगत ना तुम्ही त्यांच्यान क्रॉस करता आशिल्लो, हांव एकदम ध्यान मग्न जावन आशिल्लो आणि अपोलोजाइज करता आणि अपोलोजाइज म्हणजे माफी मागून आणि सांगना पडे कालीन नवी करता. मागीर चूक जाली म्हणून रूप गोस्वामी म्हणटा. केन्ना तशें म्हणटा आणि केन्ना तो ब्राह्मण केन्ना ओपून घेता. ताजे मागीर केन्ना वापस येवन सनातन अरे रूप गोस्वामी येता पळय, तेन्ना ताका वापस मेडिटेट करचें स्टार्ट जाता. पण पळय की अनइंटेंशनली बी केन्ना निंदा करताची ताजे कितलो प्रभाव आसा. ते सुद्दां संन्यासी. तशी आनीक एक सान एक उदाहरण हे बी कोणा आयकलं लक्षात आसा. एक म्हणटा खंय एक राजान ब्राह्मण भोज म्हणून दवरिल्ले. सगळे लोकांक जेवण आपयलें म्हणून जाता. तेन्ना ब्राह्मण जेवण जाता आशिल्लें. खूप करता आशिल्लें तेन्ना वयल्यान थंय एक ईगल क्रॉस जाता. ते ईगल तोंडान तूं स्नेक दिवोड उरता. दिवोड धरना म्हणटा दिवडाल खंयची विश आसा पळय खंयचे रांदप जाता आशिल्लें तांतू पडटा म्हणटाले. आतां कोण कुकींग करता आशिल्लें ताका कळपाक काय चूक ना तांणी कूक करता आशिल्लें. मात ते ब्राह्मणान कोण जेवण कोण जालें ते सगळे ब्राह्मण कोण आसा तांकां मरण जालें, मृत्यू जालो. तो यमराज हुस्को की भाई कोणाचेर आपल्यान हाजेचे दोश लावचे म्हणून. म्हळ्यार एक बाजून पळयल्यार राजाक काय चूक न्हय, राजान जेवण आपयलें. ब्राह्मणाले बी चूक न्हय कितें म्हणटा आनी तो जेवण आपयलें जेवण केलें, रांदप केलें. आतां ते ईगल म्हळें ती ईगल काम दिवडाक पावस म्हळ्यार दुसरा काम. ते कोणाक दोश घालचे म्हणून एक समस्या जाता आशिल्ली. यमराज विचार करता आशिल्लो. तेन्ना खंय थोडे विंगड गांवचे ब्राह्मण हाजे हे सोल्युशनाक कशी प्रॉब्लेम जालो म्हणून आयले म्हणून राजा म्हणजे तहसील तेन्ना वाट विचारचे आयले म्हणून जालें. तेन्ना विचारता आशिल्ले तेन्ना खंय ते एक बायल मनीस आशिल्ली. तेन्ना राजा वच्ची खंयचे बाजून म्हणटा ना ती म्हणटा ओ तो राज वे तागेले तूं कोण ब्राह्मणा मारील पळय तो राजा मेळचे वतास वे म्हणटा. म्हणले यमराजा मेळे म्हणून जालें. त्यामुळे एकदा राजा चूक नाशिल्लें मात फीड कसं केलें सांगा, राजा निंदा केली म्हणजे तशें करून यमराजान हे खंयचे पुरा ब्राह्मणा मेली खंयचे दोश कोणा लागले सांगा ते बायल मनशी लागली. आमी केन्ना कोणाले बद्दल उलोवपा जाल्यार विचार करता जाल्यार याद करता की सांग सांग निंदा करची एवॉयड करची जावचीच करता. हाजे आमगे रिजल्ट कसो जाले म्हणून आमकां कोचना. खंयच्या जन्मांतले केन्ना आमकां फेस करपा पडटा कितून करपा पडटा म्हणून सो आमी हांगा लेखन फर्स्ट नाम अपराध कोणाले वैष्णवांना निंदा करचे ना म्हणून. तशीच दुसरे हांगा आमी पळयताची की ब्रह्मा शिव तांगेले कंपॅरिजन देवा बद्दल करचे ना म्हणून. कसो लेख म्हणजे देवाले अंश केन्ना देवान एक शांत अंश आणि देवाक एक समान करचे. थोडे लोक विंगड विंगड जप करता वर्ण जीव म्हणून पण आमकां केन्ना सम महामंत्र जप सोळ ध्यान पूर्वक जाप करचे केन्ना दिले आसा तेन्ना पुरा केन्ना तांतून इंक्लूड आसा तेन्ना कितें आमी हे विंगड संसान जप करतात देवी देवता आनी कितलो काय तुमी सॅटिस्फाय करता प्रश्न करता तेच पासून आमी आमगे समज जप केल्यार बरें. सो आमी केन्ना पयलीची अपराध केन्ना केलेली आसा जर आमगे आमकां थोडशे आमी लेखून आज पासून आमी 10 नाम अपराध म्हणून आयकून घेवन आयिल्ले आसा. मात्र आज आमी हे सेशनांत आमी आयकून घेता की हे नाम अपराधान एक रेमेडी दवरिल्ली आसा आणि ही रेमेडी खंयची पद्मपुराणांत म्हणा हरिनाम चिंतामणी ग्रंथांत भागवतमांत आणि चैतन्य चरितामृतांत हांतू हे फॉलो करून अंत्यलीला मध्यलीला त्यांनी कवर केलेली आसा. भागवतमांत बी मेन्शन केलेली आसा आणि हरिनाम चिंतामणी बी ताची एक रेमेडी म्हणून दिलेली आसा. हे लक्षात दिवन आमी आमची नाम अपराधांतू बी सपोज जर आमचे चूक जाल्यार हाजेची आमकां रेमेडी म्हणून दिलेली आसा. सो आमगे फर्स्ट नाम अपराध आमी केन्ना म्हणलें की निंदा करतना सपोज जर आमी केन्ना निंदा जर केलेली आसता जाल्यार आमी तुरंत कसं करता तशें तसं रूप गोस्वामीक वचून तशी माफी मागली तशी आमी त्या डिवोटी प्रती वचून माफी मागचे प्रयत्न करता आणि तांकां खुश करचे आमचे कशें जाता ते करचे आमी प्रयत्न करता आणि आमी तांगे सेवा चड ते चड करचे प्रयत्न करता आणि आमी जाव तितले चड डिटेलान जप करचे प्रयत्न करता. तशीची सेकंड आमी अपराध म्हणिल्ले शिव ब्रह्माचे आमी कंपेर करचे ना म्हणिल्ले तेन्ना आमी एक पंत आमी जर केल्यार आमी लेखून दिता आमी
तेन्ना आमी शोक कोन्न तेन्ना आपणे मेडिटेशन हांव चूक गेल्लो आसा आतां तुमगेलें ध्यान कृष्णाचेर उरपा कृष्ण विष्णूचेर उरपा आनी हांव आनी असल चूक परत करची ना म्हणून आनी कोण ते देवी देवताल कोण वर्शिपर्स आसात आमी तांगे कडच्यान आमी दूर उरचो प्रयत्न करता तांगेले असोसिएशना कडच्यान जावं तितलो आमी दूर उरचो प्रयत्न करता आनी आमगेले चॅन्टिंग ग्राउंड्स आमी वाडोवचो प्रयत्न करता आमचे चर्चेर हे दुसरे नामकराज चॅन्टिंग ग्राउंड्स आमी वाडोवचो प्रयत्न करता तशीची थर्ड हे गुरुले अवज्ञ करचे ते आशिल्लेंच वायट गुरू म्हळ्यार कोण देवालोच रिप्रेझेंटेटिव्ह तेन्ना आमी देवाल भूल अनइंटेन्शनली म्हणा अशी इंटेन्शनली थोडे लोक इंटेन्शनली बी करतात गुरु महाराज आमकां सांगते का आमी करची तसंच पुरो आमी करचे ना तेन्ना आमचेर आमी जर अपराध केल्यार बी हाजेची बी एक रेमेडी आसा पयलीं आमी लेखतात की आमी कसं करता अनइंटेन्शनली म्हळ्यार कसले आमी गुरू म्हणटात की आमी चॅन्टिंग इफेक्टिवली करता म्हणून एवरी टायम गुरू महाराजान आमकां सांगचेची मात आमी चॅन्टिंग करतात जर आज इंटेन्शनल ना अनइंटेन्शनल आणि थॉट म्हणता इंटेन्शनल म्हणतात की देव गुरु म्हणता आमकां कर नाका आणि थॉट म्हणता ना गुरु महाराज आमी शिकले बरे म्हणून आमी गुरूक सांगतात थोड लोक म्हणता म्हणून सो आमी जर अशें जर केल्यार आमी कसं करप पयले लेखता की आमी कोण आमकां हे अशें इन्स्पायर करता पळय त्या लोकां कडच्यान आमी दूर उरता आनी केन्ना आमी अनवॉन्टेड स्क्रिप्चर्स खंयच्याची ते आमी वाचचे सोडून दिवपाक थोडे लोक कंपेर करचे खातीर वाचचे पडटा सो तसोच पुरो बोगस स्क्रिप्चर्स खंयचे पळय ते पुरो वाचचे करचे ना आनी आमी मनान दंडवत करपाक गुरु महाराज मेरेचे चूक जाली हांव अशें अपराधांनी परत करना म्हणून आनी तांगे कडेन मर्सी मागची प्रयत्न करप तितून चड सेव करचे जाता तितून करता तशीच चवथेचे वेदीक शास्त्रांनी हे प्रमाणाचे खंडन करचे हे हाजी वारीची अशें म्हणून केन्ना आमी लेखता बाकी मंत्रावारी जो अशें म्हणून लेखताची तसो पुरो आमी करचे ना कसं लायक की म्हळ्यार भगवद्गीता म्हणा भागवत म्हणा ताजे कंपेरिजन बाकीची शास्त्रावारी उरचे शकना तेन्ना आमी आमगेले हाजे रेमेडी कसं की म्हळ्यार हे चवथे उपरांत रेमेडी कसं की म्हळ्यार आमगेले आमी हियरिंग श्रवण खंयचे आसा ते आमी जावं तितले वाडोवचे प्रयत्न करता तितले चड आमी आयकूच प्रयत्न करताची आनी तितले आमी चड प्रिचींग करता भगवद्गीता बद्दल म्हणा भागवतमा बद्दल म्हणा चैतन्य चरितामृता बद्दल म्हणा तितले चड आमी प्रिचींग करताची तेन्ना आमगेले हे चवथे अपराध करचे आमी कमी जाता वता आनी ताजे एक हे रेमेडी जाता तशीच पांचवेचे आमी लेखताची हरिनाम म्हळ्यार काल्पनिक म्हणून लेखताची हरे कृष्ण महामंत्र म्हळ्यार कन्सिडरिंग ग्लोरीज ऑफ चॅन्टिंग एज इमॅजिनरी नहीं तशी नहीं इमॅजिनरी नहीं यू कॅनॉट कंपेअर म्हळ्यार मनगटत महामंत्र नहीं हे आध्यात्मिक म्हणून सूर्य कवी सांगिल्लें आसा आनी जर आमी अशी म्हणून इमॅजिनरी म्हणून लेखल्यार त्या आनी आमगेले होली नेम अपराध हाजे प्रती आमगेले हे रेमेडी कसं की म्हळ्यार पब्लिकली नॉट जस्ट अशी देवाले माफ पब्लिकली सगळी समाजा बोटून म्हणा देवळा बोटून सगळं काम मुखार आमी माफी मागता वी शूड आस्क फॉर फॉरगिवनेस की आमी अशी हे महामंत्र आमी ऑर्डिनरी इमॅजिनरी म्हणून लेखता आनी जावं तितले कृष्ण आले पास्ट टाइम्स खंयच्यासाठी चड स्मरण करचे प्रयत्न करता तेन्ना आमी मस्तपंत आयकून घेवन स्मरण करताची आयकत उरताची तेन्ना आमी हे इमॅजिनरी म्हणून लेक्चर्स पळय महामंत्र आनी देव नाम आनी देवान तांचे फरक ना तेन्ना वी हॅव टू हियर मोर एंड मोर अबाउट कृष्णा म्हणून आमी लेखता आनी आचार्य म्हणा प्रभुपदा लेक्चर बुक्स वाचची म्हणा तितले आमचे जें चड जाता ते करता तशीच सटवेचे टू गिव सम इंटरप्रिटेशन ऑन द होली नेम ऑफ द लॉर्ड आमी कसं म्हणटा सांग हे खंयचे होली नेम आसा ते बाकी वारी म्हणून आमी लेखताची न्हय खंयचे पण ताजे बद्दल एक गलत उदाहरण दिवन सांगचे तशें पुरा करचें ना ते केन्ना जाता केन्ना आमगे असोसिएशन केन्ना चूक उरता तेन्ना आमगे माथ्यान त्या पुरा विचार येवचे ताचे खातीर आमी जावं तितलें आमगे वायट एसोसिएशना कडच्यान आमी प्रोटेक्ट करचे प्रयत्न करता तशीच सातवेचे नाम केवल पर पाप करना म्हणा कमिट सिनफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ होली नेम आज हांव खंयचे पाप केले
हा जप केलं कंपेन्सेट जाता अश म्हणल्यार आमी लेखता की आमी समो नरका वता प्रभुपादान आमकां सांगिल्लें आसा की अशी न्ही की चड जप कर म्हणटा की आनी पयलीं आमी कितले अपराध केले धरता म्हण ना तशी न्ही आमी खंयची भावना आमी करता की आमचे जेन्ना वपास हे रिपीट जावचे ना भक्ती स्नान शे करचे न्ही भक्ती दूध कांदोच्यो नाचता आनी भायर येवन वापस मातीन लोळटा असं म्हणून केल्यार आमकां हाजे फळ म्हूण मेळना कृप मेळच तर सोड उलटा आमी हे भक्ती मार्गांतल्यान विमुख जाता वताची कितले अशी जर हरकत जर केल्यारी देवाला नांव केल्यारी आमकां आनी कसले की चूक केल्यारी जात म्हणून केल्यारी आमी कितली खंयची मर्सी मेळची सोड आमी भौतीक दृश्टीन आमगेलें अट्रॅक्शन चड जाता वता हे ऑफेन्स असल केन्ना कमीट करताची भौतिक अट्रॅक्शन चड जाता वताची आनी देवाल प्रती आमगेलें आकर्षण ऑटोमॅटिकली कमी जाता वता एक आमी अटेंटिव्हली केन्ना कडेन चॅन्ट करचे शकता ना अशें म्हळ्यार बी जाता सो तशीची नंतर वयले 8वेचे की कन्सिडर द चॅन्टिंग ऑफ हरे कृष्णा ऑफ हे वन ऑफ ऑस्पिशियस रिच्युअलिस्टिक ऍक्टिव्हिटीज ऑफ द वेदस म्हणजे कर्मकांडा बरोबर कंपेअर करचे नाही हे कर्मकांडावर तू कंपेअर करचे नाही आता खंयचे तुम्ही कर्मकांडा एक साधारणशे यज्ञ केले म्हण जो ताजी वाली हरे कृष्ण महामंत्रा कंपेअर करचे नाही असं की म्हळ्यार हे एक असल मंत्र की हे कलियुगा मेन मंत्र तेन्ना तुम्ही बाकी मंत्र आवडतो म्हणा बाकीची यज्ञ आवडतो म्हणा तेन्ना केल्यार आशिल्ल्यान ते ओळखतात आणि जर आम्ही आमची जर चूक जर जाल्यार बी आमी खंयच्या रितीन कर्मकांड आवडतो कंपेअर केल्यार हाजे रेमेडी कसं दिलेली असते म्हळ्यार वी शुड अप्रोच अ प्युअर वैष्णव हाजे खातीर आणि हू हॅज टेकन म्हळ्यार एक कोण एक शुद्ध भक्त कोणाला जन्म खंय लोअर फॅमिली खंय जालीलच पळय तसं वैष्णवा प्रती वचता खंय आणि तांगेले वचून तांगेले म्हळ्यार चरण कमला धूळ खंयचेच पळय ते आमी आमकां माते लावून घेवपा म्हळ्यार आमी तशी एक सामशे एक गरीब म्हण मटेरियली कोण गरीब आसा तसा लोअर अशी एक घरातले वैष्णवा घरा वचून आमी माफी मागची करता आणि तांगेले उच्चिष्ट खावपाक हे रेमेडी दिल्ली आसा जसं एक वैष्णवाल थंय वचून तांगेले एक प्युअर वैष्णवाल उच्चिष्ट खावन तांगेले उच्चिष्ट म्हळ्यार रेमिनंट्स ते खावन आनी तांगेले चरण धुवन आमी ते उदास कळ्ळें असल पसून रेमेडी दिलेली आसा हे मेगेल काणी न्ही हांव सांगिल्लें न्ही हे खंयची बरयल्लें आसा त्याची सांगता आसा मात इतलो अपराध लागता आमी केन्ना कर्मकांडा वस्तू कंपेअर करता होली नेमाक त्याचेच एक आमकां एक प्रायश्चित करचे एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेली आसा तशें म्हणून ताचे खातीर आमी हे रिपीट करची प्रयत्न करचे ना तशी जी 9वेचे कोण अश्रद्धाळू मनुष्य आसा तांकां आमी हरिनामाचे प्रिचींग करचे ना कसं म्हळ्यार तांकां एक देवाल बद्दल तांकां एक रुची उरना अर्थ न्ही की आमी कोणाक ना प्रभुपदान सांगिल्लें आसा कोण आयले केले आसल्यार बी ताका हरिनाम दिवपाक म्हणून सांगिल्लें आसा आमी दिवची जाल्यार पण आमी हे चड बी फिलॉसॉफी खंयची सांगची प्रयत्न करता आज म्हण आयच्या आमी लेक्चरां सांगिल्लें आसा ते कोणाक पयले पर्यंत आयिल्ले मनशाक देवळाक आयिल्ल्याक आमी हे पुरा कर म्हळ्यार दुसरे पर्यंत येवचें बंद करता येवची सोडा म्हळ्यार हो कसो नमुनो म्हूण विचार करचे आडना सो आमी तेन्ना लेखून घेवप की अशें कोणा अश्रद्धालू व्यक्ती आसा तेसर मनशाक कितें म्हळ्यार तो एक आर्ग्युमेंट चालू जाता आनी देवळांत आर्ग्युमेंट म्हणून तसो हे अनवॉन्टेड ऑफेन्सांत आमी इनवॉल्व जावंक शकना सो आनी सपोज जर आमी अशी श्रद्धालू व्यक्तीक फेथलेस पर्सनाक आमी इन्स्ट्रक्ट केल्यार हाजी एक रेमेडी कसं की म्हळ्यार की इवन हे भक्ती विनोद ठाकूरान सांगिल्लें आसा की एक तर चड चॅन्टिंग करता एंड ही सेज की इवन इफ गुरु गिव्स भिक्षा टू फेथलेस पर्सन देन बोथ विल गो टू हेल जर एक गुरुन बी भिक्षा दिल्यार दोन्ही लोक नरका वता अशी अश्रद्धालू जर प्रिचींग केल्यार सो हरिनाम आमी लेखून घेवन घेवन करचे ना हा देवळा आयिल्लो का म्हणटा हरे कृष्ण महामंत्र महिम जरूर सांगता तांकां आमी फोर्स करचे हे पुरा करचे ना तशीची लास्ट नाम अपराध तांणी कसं सांगिल्लें की म्हळ्यार नॉट टू हॅव कंप्लीट फेथ आमी इतले जप करताची 7 दिवस सकाळच्यान एज अ सांगिल्लें वेरी मेकॅनिकल म्हणटा पळय तशी जप करता आनी सकाळच्या एकाची
जप जाल्ले जप बाजून दवरले आणि आसक्ती मस्त आसक्ती तांतूतल्यान ते सुटचे प्रयत्न करनाची जगताची अनइंटेन्शनली म्हणते आम्ही करचे करना म्हणून कसं लेकी म्हळ्यारी आम्ही कितले मटेरियली अटॅचमेंट होता तेन्ना आमकां कृष्ण प्रेम प्राप्त डिटॅचमेंट उरता कितले आमी लेखलेली बी हे ओनली रिटन फॉर्मारी उरता प्रॅक्टिकली आमकां मेळची साथ दिना म्हणटा पळय तशी त्याच्या खातीर हांतूच कसं रेमेडी दिलेली असते म्हळ्यारी वी शूड आम्ही जर अशी अपराध केले म्हळ्यार आसक्ती दवरन उरल्यार इतली नामा महिम गोतून बी आमी आसक्ती दवरन उरल्यार ताजी आमकां एक रेमेडी दिल्या की म्हळ्यार आमगे मटेरियल पोजिशन खंयचे उरलो कितले आमी राय उरो कसले उरो आमी कशी लायफ लीड करता वी शूड लिव लायक अ पुअर पर्सन आमगे स्व इच्छा ना पहिले आम्ही कसं केले हाजे पहिले अपराध आमची तो गरीब आशिल्ल वैष्णवाल चरण धुळी माथ्या लावून तुका तांगे पाय धुवन घेवन घेवप अशे प्रमाणे आता आम्ही जी एक गरीब मनशा वारी आमगे जीवन जीवन हे लीड करता वॉलंटरीली त्या सुद्धा आणि आमगे हे पुरा खंयचे ऑफिलन्सांनी आसता एक सायडार दवरता ताजे बद्दल विचार बी करचे ना सांगची बेगिनर ससार जाता प्रवचन हे चलता म्हणून सांगचे ससार केन्ना आमी प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंट करता विचार केल्यार बी आमकां ओ अशी कशी करची पाड येतले कशी उरतले ते क्वेश्चन्स येतात सो हांग बरयलें की वी हॅव टू लिव लायक अ पुअर पर्सन थंय वॉलंटरीली अँड लिव असाइड ऑल मटेरियल ऑप्युलन्सीस आणि तशी केल्यार आमगे ऑटोमॅटिकली आमगे खंयची मटेरियल अटॅचमेंट आसा न्हय ऑटोमॅटिकली रिड्यूस जाता म्हणून आणि आमगे देवाल नांवाच स्मरण आज 16 करचेशी आसतरी एक्सटेंड करता उरता आणि आम्ही कितलो सर्व करता सगळे टोटली सेल्फलेसली सर्व करता अशी नाही की आमगे कसले रिटर्न मेळटा ते इंटेन्शनान कशी आमगेले हे 10 नाम अपराध प्रभुपादांतर आमकां एक एडिशनल 11th अपराध बी दिलेलो आसा की इनअटेंटिव्ह चॅटिंग म्हणून ते बी दिलेलो आसा इनअटेंटिव्ह जनरली कशें येता आमगे लक्ष दिना ते ताजे वयर आमी फोकस करप अटेंटिव्हने जाऊ तितलं आम्ही ध्यानपूर्वक करता आम्ही किती ध्यानपूर्वक करताची तितलं आमगे एक माइंड फिक्स उरता म्हणून आणि ते ध्यानपूर्वक करचे खातीर कसं सांगितलं आसा तेन्ना आमी चॅन्ट करताची एकूच जाग्यार बसून जाऊ तितल्या सुरवेक म्हणटाची की देवाल नांव न्ही उलयता उलयता घेतल्यार जाता कशी केल्यार जाता ते पुरा न्ही कोण हे पुरा इतले वर्स करून आयकून घेवन आयले आसात तेन्ना ऑफेन्सलेस चॅन्टिंग करता तेन्ना कसं करतात म्हणजे एकच जाग्यार बसून एक आसन स्प्रेड करून एक लक्ष दिवपाक की माथा देवा आपलं नाव स्मरण करता मागीर भाव अशी उरता की तेन्ना खंयचो विचार ना हांव आनी देव कोण ना फोन पयले स्विच ऑफ करून दवरल्यार अगदी बरें नाजाल्यार सायलेंट मोडार दवर एकच जाग्यार बसून ते प्रॉपरली चॅन्ट करचे पडटा माती कवर करचे म्हणजे हांगा ती लक्ष दिवचें ना त्या दृश्टीन सांगिल्लें आसा की माती कवर करून बसून करता आणि फोकस्ड चॅन्टिंग करपाक अशें म्हणून सांगिल्लें आसा की हे जर आमी अशी थोडशे प्रॅक्टीस केले थोड म्हणटाचे जप करताले न्हीद येता कसं करचें म्हणून 2-4 माळ जाता त्यानंतर न्हीद येता तेन उठाची उठून एक 2 राउंड कोन्यांकडे बसाची तेन जप राउंड कोण येवपा जाल्यार करपाक ना वापस येवन बसून थोड लोकांक उरता न्हय एक जाग्यार बसचे जायना उठना तेन्ना जो यो केन्ना जाल्यार पूर जाता बाजी 16 जप करता 16 राउंड करता केन्ना कंप्लीट जाता अशी बुद्दीन करचें अशी उत्साह उरता की केन्ना पयले चॅन्टिंग राउंड खंयचे आसा ते लास्ट राउंड येना पळय अयो इतले बेगी जाले वे 16 माळा ते विचार येवपा आनी चड उत्साह वाडोवपा आनी लास्ट अशें म्हगे जिवनांतलें लास्ट हे राधानाथ स्वामी महाराजांना म्हणून आयकल्लें आसा म्हगेलें लास्ट राउंड जिवनांतलें लास्ट राउंड कसलें हांव कशें देवा नांव घेता ते भावनेर आमी चॅन्ट करता लास्ट राउंडात लास्ट म्हणजे कशें तेन्ना तर विचारचें नाका म्हळ्यार आशिल्ल्यान व्हडान व्हडान म्हणजे हे भाव उरता ना की अशी गडबड हरे कृष्ण 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 हरे रे हरे राम 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 हरे रे नंतर नंतर अशी म्हणजे देवाल नाव घेतलं आसा तुमची मनस्पूर्वक करता आणि ऑफेन्सलेस करता सो हे आयज सेशनांतूं आमी आयकल की अपराध खंयचे मुळे आयकले तेन्ना हे वरा पुराणांत आशिल्ले पद्म पुराणांत आशिल्ले नाम अपराध बी आयकले आनी ताजे प्रती
दिलेल्या आमगेल्या आचार्यांना त्यांची रेमेडीज बी असलेल्या आय डोंट नो तुमकां सांगितल्यावर वरिष्ठ लोकांना हे रेमेडीज बी ऐकलूच फाव आसा पण ऐकल ना तांगे खातीर फर्स्ट टाइम आयकूं सारखूच फाव आसा आणि आमगेले स्टडींग टू बी जेन्ना शास्त्रीय स्टडी करता तेन्ना बी आमके सांगिल्लें आसा म्हणून हांव लागले की हे बी एक एक्सप्लेन करया म्हणून सांगिल्लें आसा सो आयज सेशनाक हांव खंयचेय जर चूक केलेली आशिल्ली आसल्यार माफ करायची समय ऐकून नाही की हे नाम अपराध कसले सेवा अपराध कसले सेवा अपराध उरो जावं नाम अपराध सेवा अपराध जर खंयचे केलेले आसले तरी आम्ही देवाल नाव कोणू आमचे कंपेन्सेट करायचं मात नाम अपराध केल्यार ताजी कसल्याची उदारची साधी नाम म्हणिल्लें आसा तशें जाल्यार आमची कोशिश कशी उरता की आमी जावूच तितले देवाले ऑफेन्सलेस चॅन्टिंग करता हरे कृष्ण कोणाक कसले क्वेश्चन म्हणा कमेंट म्हणून कसले सांगितले असले सांगा आणि मे बी हे लिस्ट खंयचे आसा तांचो थोडशें हांव स्किप केली उरचे फाव बी आसा कित्याक म्हळ्यार इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कवर ऑल दोज लिस्ट एंड इट इज बट नॅचरल की तुम्ही वाचल्यार तुमकां कळ्ळें सारकें आसा खंयचे गोत नाशिल्ले असल म्हणून खंयचे ना सो हरे कृष्ण धन्यवाद कोणाक कसले क्वेश्चन आसा जय धन्यवाद अमला सीता माताजी भारी छंद कोण तुम्ही हे अपराधा विषय आमकां सांगून दिलेलो सर अपराध म्हणताना भंय करता असं ना बाय होड होड एकदम जागृत करच तशी हे एक सेशनाचे असेल अपराध तुम्ही किती छंद कोण सांगून दिले अप आणि राध राधा राणी श्रीमती राधा राणी अल्हादिनी शक्ती ती परमात्मा कृष्णाली तिघन दुखून आम्ही केदन दूर वता असताची करता करता सेव दूर दत्ता असतात आणि आम्ही ऑटोमॅटिकली मटेरियल हांतू भौतिक इच्छांत फसून वताची सो दॅट इज अ बिग अपराध माताजीन कशें सांगून दिलें की मटेरियल हें आसता कसं आमगेले लेवलान तो पाप आनी पुण्य आसता म्हणून भौतिक स्तरार जाल्यार केदान आमी चिक्के पर्सेंट वयर वताना आमी केदान सेवा अपराध आनी नाम अपराध करचे आसता पळय ते एक व्हड ऑफेन्स म्हणून तांतू आमी चुकच्या ना म्हणून बट हांत पुरा लेक्चरांत माताजीन एक सांगिल सार अशें अर्थ जाता की वी शूड डेव्हलप अ रिस्पेक्टफुल एटिट्यूड आमी केदान दवरताची वेन वी आर व्हेरी सेन्सिटिव्ह तेन हे अपराध म्हूण जावचें उण करचें आमी संभव आसा कितले चंद कोण माताजीन एक एक इन व्हेरी शॉर्ट नोटीस पुरा जे भक्ती रसामृत सिंधून रूप गोस्वामी पादांनी बरोवन दिलेलें आसा ते एक कितले क्विकली तांणी आमकां सांगून दिलें कशी की देवालेद्रा आमी झगडी करचे ना म्हणून व्हेरी ट्रू माताजी केदान आतां बापूस येता केदान आमी चेडूं आसली सान आसतना हांव आनी भावंडान लढाई कोण येता सडनली अन्न आनयल्यार आमी चुप जाता आसलीच दॅट इज हाव इट इज वेन आमी देवालेद्रा आसताची देवस्थानां आसताची वी शूड गिव अवर बेस्ट बिहेवियर दॅट इज वॉट इज रिक्वायर्ड आमी देवस्थानां वताना या आमी अशें दीस तुमी सांगले की कशी गुरु महाराजा आमी केदान आसतना तांकां पांय पडयत देवेद्र आसतना तांकां पांय पडयत तेन्ना आमी लेक्चर आयकताना चैतन्य चरण प्रभून हेच सांगिल्लें की आमी सेकंड मंगल आरती जेताना फर्स्ट कृष्णा पळयता आमी बट वी ग्लोरिफाय गुरुवंदना करून संसार धावा त्या सांगताचे आमी कित्याक प्रभुपादान आमी गुरु महाराजान तांगे लायफ डेडिकेट केलेलें आसा इट इज दे आर रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ कृष्णा म्हणून आमी मना भावान दवरल्यार वी कॅन डेफिनेटली ग्लोरिफाय देम सो दिस इज हाव इट इज आमी ते रिस्पेक्टफुल एटिट्यूड आनी सेन्सिटिव्हिटी आसल्यार आमगेल्यान तूं ते आमी अपराध उण करचे तशें आमगेल्यान तूं क्षमता येतले म्हणून माताजीन आमकां सांगून दिलें सुमार विषय सांगले की कशी कोणा आमगेले फॅमिलींत गत जाताची स्वामी रूप गोस्वामी पादान कशें सांगिल्लें आसा कितले दिवस आमी ताचें पालन करता म्हणून आमी देवस्थानां वचचें ना हांवें अशें दिसता वय आमगे ते कोणें गेल्लीची अशें आसा जाल्यार प्रभुपादान हांणी स्वाम्यान एकदम जनरलायज करून सोडलें की वी शूड नॉट फॉरगेट कृष्णा ते बेसिक प्रिंसिपल आसा स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तन न जातोचित दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल सो असल टायमार वरी आमकां एक सोलेस मेळचे कृष्णा देवाले चरणार विंद पळयतली की देवाल भक्ताले आमकां तांणी सोलेस दिताची आमकां एक कोंडलोन दिता म्हणून आसल्यार आमी डेफिनेटली देवस्थानां वताची जाल्यार पुजा सेव करचे अर्चना आमी त्या पाठांत आमी वचचे जायना बिकॉज वी कांट बी फुल्ली अवेलेबल मिलमनांत दोश किंवा कंटॅमिनेशन आसता सो दिस हें लागू पुराक जाता when we can give fully ourselves to Krishna that is the best ताचे खातीराची
मेन बेसिक लायन हेची की वी शुड ऑलवेज बी कृष्णा कॉन्शियस. ताका प्रभुपाद स्वामीन हाजें नांवच दिलेलें आसा. इस्कॉन म्हळ्यार कृष्णा कॉन्शियसनेस आसता म्हणून खंयचे टायमार खंयचे हाजेर वी शुड ऑलवेज बी कॉन्शियस. थँक्यू अमला सीता माताजी. इतले चंद करून तुम्ही पुरा विषय आमकां सांगून दिले. सेवा अपराध जाल्यार पुणी आमी मंत्र सांगून महामंत्र सांगून किंवा वैदिक भक्तींत मस्त पुरा आसत की कशी हें कोर येता म्हणून. जाल्यार भागवत विधींत कशें आमी चॅन्टिंग हियरिंगांत मस्त इम्पॉर्टन्स दिताची. होली नेम इज मोर मर्सीफुल देन द लॉर्ड हिमसेल्फ. इट इज होली नेम इज व्हेरी पोर्टेबल. आमी देवाक हकड तकड घेवन अर्च विग्रह स्थापन करतात हकड तकड घेवन वचचे जायना. जाल्यार देवा नांव आमी खंयचे स्थितीर परिस्थितीर खंयचे जागेर खंयचे एजारी आमी घेता आसत. सो होली नेम इज व्हेरी मर्सीफुल म्हणून सांगिल्लें. बट माताजीन सांगिल्लें म्हणजे नाम अपराध 10 ऑफेन्सेस. नाम अपराध जाल्यार ताका विंगड वाट ना. जाल्यार रेमेडीज माताजीन कितले चंद कोण टायम काण आमकां एक दिलेलो आसा की आमी कोणाकाची आलोचन केल्यार तांगेल विशय चांग वायट उतरलेल्यार गुरु महाराजा विशय आमी कसन्याची निंदा केल्यार ताजी कसो रेमेडी आसा पुरा माताजीन आमकां सांगून दिलेलो आसा. आमी केन्ना श्रीमद भागवतम वाचितात कलियुगा जना खातीर एक स्पेशल मर्सी आसा न्हू माताजी की फुडें सतयुगा द्वापर युगांत त्रेतायुगांत कोणाले विशय पाड आलोचन केल्यारीची ते अपराध यू आर सिनफुल तांकां पापा भागीदार जाता आसली थंय. जाल्यार कलियुगा एक आमकां एक डिस्काउंट आसा. यू कॅन थिंक बॅड ऑफ इन युअर माइंड अंटील यू स्पीक. सो ते एक आमकां दिलेलें आसा. आमी कोणाले विशय उरलेल कुडले मात्र ते अपराध जाता म्हणून. जाल्यार कोणाले विशय चांग आमी आलोचन करताची तेन्ना आमगेले म्हणटा पळय ते बँक अकाउंट बॅलन्स कशी वाडटा तशी आमगेले एक कशें की एक आमी केलेलें चांग काम वाडता म्हणून. सो वी शुड ऑलवेज थिंक गुड ऑफ अदर्स. सो हे कलियुग आमकां एक डिस्काउंट दिलेलें आसा. एंड बेस्ट इज वॉट हरिनाम संकीर्तन. माताजीन सांगिल्लें चॅन्टिंग ऑफेन्सलेसली अटेंटिवली सिन्सियरली आनी सिरियसली आमी जप करता आनी जप करचेच हें एक निवारण एक रेमेडी पुरा हातूंत आमकां देख पडटा आसा. हरे कृष्णा माताजी. थँक्यू सो मच फॉर सच वंडरफुल पॉइंट्स ऍड केलेली खातीर it were really helpful points तुमची संक्षेपान ऍड केलेली आसा. थँक्यू सो मच फॉर ऍडिंग. Thank you. सेशन चडशें लांब जालें. नॉर्मल टायमाक शायद एक्सटेंड जालें. We are sorry to give you only 1 hour. We need sessions of yours. No, it's not like that. आमी खंयच्यान कसले चूक जाली आसले आनी अपराध जाली आसले हांव माफी मागता सगळो पळय नाव लोका तेच्या खातीर आय बेग युअर फॉरगिवनेस. आय अपोलोजाइज. हरे कृष्ण. थँक्यू माताजी. तुमकां कोणाकाची कसनेची कसने हिचकिचाट म्हणटा पळय संकोच ना अशी तुम्ही माताजीक प्रश्न निमगुवेत. हा चॅट बॉक्स चेक करत माताजी प्रश्न आसला री. दे आर ऑल ग्लोरिफाइंग यू की सेशन वंडरफुल लायक जाला म्हणून. मस्त जण आले जे कसे कसे डाऊट आसा माताजी लेक्चरांतूची तांकां एक सोल्युशन मेळलेलें आसा. थँक्यू माताजी. प्रभुपाद जय. श्री रूप गोस्वामी पाद की जय. भक्ति रसामृत सिंधु काव्य की जय. हरे ग्रेस अमला सीता माताजी की जय. प्रभुपाद. आणि हांग कोण अटेंड केला आजी सगळ्यांक हृदयपूर्वक एक अभिनंदन. बिकॉज हे भक्ति रसामृत सिंधु हे काव्य विषय ऐकूच्याची एक वी नीड अ पेशन्स. ऑफकोर्स वी आर नॉट एलिजिबल आमी आमगेली पात्रता ना. बट भागवत पुराण कोंकणी टीम आणि हांनी स्पेशली ची मधुपती गोपीनाथ प्रभू रसवती माधवी माताजी मुरलीधर चरण प्रभू आणि सखीचरण माताजी हांनी एक आमकां एक अवकाश दिलेलो आसा की हे पुस्तका विषयी असल स्पीकर जाल देखून आमकां कसनय पुणे आमकां माते वच तशी एक अवकाश मेळ्ळो म्हणून हांनी एक उपलब्धी कोण दिलेलो आसा. थँक्यू प्रभूजी. हरे कृष्ण. माताजी एक क्वेश्चन निमगे सांग. आता दोघांनी लायक कोण सांगले म्हाका माताजीन पण सांगले डेटी वर्शिपा वेळार टू अवॉइड कॉन्टॅमिनेटेड स्टेट त्या वेळार तुम्ही सांगले माताजीन पण सांगले राधिका माताजीन कृष्णा ऑलवेज कृष्णा कॉन्शियस असू का त्या वेळार पण तर तेच मॉर्निंग असल्यार चॅन्टिंग करताना करका की नाका 12 दीस कृष्णा कॉन्शियस असू का
पण चॅन्टिंग करका की ना वेदर वी शुड यूज दॅट जपमाला और नॉट की ते अपवित्र जाता. ना 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 तुळशी माळ ती तुळशी माळ एकदम प्युअर माळ त्या नशी नाही की कोणाना घरात मरण झाली तर उलटा तुम्ही चड चॅन्ट करता. ओके. तुमगेल तर प्युरिफिकेशन जाताची आणि केन्ना म्हणता न्हय थोडे दिवस पासून सोल थंय उरत म्हणून घरांत उरत म्हणून कितले तुम्ही हे वातावरण आणि तू भागवतम ऐकूच घेयाची भगवद्गीता ऐकूच घेयाची आणि रिसायटेशन कितलं चड करता पळय तितले बरें. हे सांजचे 5 टायमा असले वे कोण श्रीवास ठाकूर पुस्तकान गेलिल्ले उरता एकलो पूत उरता आणि केन गेलिल्ले तेन्ना थंय स्वयंचैतन्य महाप्रभू आशिल्ले तेन संकीर्तनान तू तेन कोणाना रडचेना अशी पुरा म्हण त्या श्रीवास ठाकुरान घरात बायल येवन सांगितले की कोणाना बायल मनशान रडचेना आणि उलटा तो पार्टिसिपेट करचा लागेल हरिनाम संकीर्तनात आणि हे जपान आणि तेन चैतन्य महाप्रभू म्हणचा अरे बाबा मेगे इतलं शुद्ध भक्त असवे इतलं सॅक्रिफाईस मेगे खातीर करता असवे म्हणून फुल मर्सी मेळ्ळ्या म्हणून तेन्ना आमी लेखा की जप करचे केन्ना आमी कॉम्प्रोमाइज करचे ना आणि तांतू तू एक्सक्यूज बी दिवचे ना तुज्याले कोण जन्मांते हो कोणाले मरणचे हो तेन्ना आमकां कसले सुतक म्हूण लागना उलटा आमी कितले चड करता तितलें आमगेल्या खातीर बरें. ते ओके. याद दवरता आणि एन्वायरमेंटाची गरज माताची हरिनाम चॅन्टिंग इज ओके. ऑलवेज मर्सीफुल. आणि सकाळी माताजी आम्ही उठायचं त्यांना ऑलवेज अर्ली मॉर्निंग 3:30 घंटा बाथ घेवचे इतली पॉसिबल नासता फिजिकली मॅरी केन्ना केन्ना पोझिशनार नासत थंड चड उरता आणि तर कृष्णा कॉन्शियस तर असताच स्मरण तर जाताच पण जपमा खरी येत की तेन्ना केन्ना न्हिदो केन्ना करतात म्हळे सकाळी समजा हे आफ्टर टेकिंग ओनली बाथ तर करका की सुरवे पण केल्यार चलता अशें म्हणटा 3-3.5 घंटा उठान न्हावचे इतली पॉसिबल ना असता माताजी. कसं म्हणताची शास्त्र कसं म्हणताची आम्ही सकाळी केल्याने मन एकदम फ्रेश उरता. आज सांजचे उडवा केन्ना स्कूला वताची तेन्ना आमी कसं म्हणटा जेन्ना सकाळी उठून रिव्हिजन केल्यारी एक पंता वाचल्यारी मात्र स्मरण जाता तशीची सकाळचे एटमॉस्फियर एकदम काम उरता सगळो निधी उरता म्हणा खंयचो गलीचो आवाज उरना आणि खंयचेची आमकां एक्टिविटीन इन्वॉल्व करचे उरना तेन्ना मायंड केन्ना शांत जेन्ना आमी केन्ना करता तेन्ना आमगेली देवा आमगे रिलेशन चड क्लोज उरता. त्यात नंतर आसपण आमगे मात नाकाशील विचारायचे सुरू जाता घराची सांजचे उडोवसाची तांगेर मार्क्स लागची उरता टिफिन कोण दिता टिफिन कोण दिवची उरता बाकीचे कामांत लागून उरता न्हय तेन्ना मायंड डिस्ट्रॅक्ट जाता तेन्ना आमगे फोकस चॅन्टिंग म्हळ्यार कसं जालें केन्ना आमगे मात खंयचे विंगड विचारायचे ना ताचे खातीर एक प्रपोज केलेलो आसा की सकाळी आतां आमी ग्रस्त आसाची बायल मनशी सकाळी पळय कोणाले गोवाल जॉब सकाळी आसा चेडूं स्कूल सकाळी आसा आनी आमी कितले उठचे प्रयत्न केल्यार बी तांगेर प्रतिक्रिया आमगेर ड्युटी आसा तेन्ना आमी कसं करता नो डावट आमी जाव तितले पयलीं करचे प्रयत्न करता जर जालें ना जाल्यार पेंडींग खंयची माळ जप माळ ते नंतर आमी केल्यार जाता म्हणून आसा ताजे अर्थ आमी करचे ना म्हणून न्हय फर्स्ट आमगे प्रायोरिटी खंयचे मॉर्निंग सपोज जर जायना जाल्यार आनी हांगा हे खंयचे रुल्स दिलेले आसा पळय हे आमचे जे फॉलो जायना पण आमी इम्प्रूव करता हाची खात्री आमकां दिलेली आसा ना की आमी हात पांय म्हणून तोंड ना बाबा मेगे खंयचे जायना हे विचारान आमी हे रुल्स म्हणून लेखचे न्हय हे रुल्स फॉलो केले आमगेलेच बर जाता आमी कितली इम्प्रूव जावचे शकताची स्पिरिच्युअली एक स्टँडर्ड फॉलो करचे आमची लेवल देवळा खंयची डिटी वर्शिप चॅन्टिंग खंयची देवळा लेवल आसा ते आमी लेवलार नाची मात आमगे मेन गोल खंयचे थंय पावता तितून ना जाल्यार अप टू डेली कितली इम्प्रूव जाता आमी खंय आशिल्ले आतां हे सेशन जॉईन करचे पयले म्हणा जो कितले वर्स पयले म्हणा इस्कॉना जॉईन करचे पयले तेन्ना आमगे लेवल कशें आशिल्ले आनी आज कशें आसा आमगे थॉट प्रोसेस कशें चेंज जाता आसा ते चेंज जावचे म्हणा आनी कृष्णा रूप कशें आमकां मेळत आसा ते पळोवचो आमी पयलीं आमी खंयचे इन्सिडंट आशिल्ले आसले तांकां ते आमी अंडरस्टँड करचे विंगड मनशिल्ले मात आतां आमगे थॉट प्रोसेस अशें जाल्ले आसा की ना मेगेली चूक जाल्ली अशें म्हूण लेखता मेगेले इफेक्टीव चॅन्टिंग ना म्हणजे खातीर मेगे गणेश जाता आसा अशें आमकां विचारता सो आमी कितले इफेक्टीव चॅन्टिंग करता ते आमगेल्या बऱ्या खातीर आनी एक तुमकां जर पळयता तुमच्या घरा कडेन बाकी लोक बी तुमकां फॉलो करचे सुरू करता
अग्री माताजी, माय क्वेश्चन इज की आम्ही सकाळी न्हावनू चॅन्टिंग करता की न्हाय नसेल चॅन्टिंग केल्यार चलता? दॅट इज माय क्वेश्चन. न्हावनू चॅन्टिंग करता की जपमाळ? न्हावन करची म्हळ्यार अर्थ कसो सांग माताजी. न्हावन म्हळ्यार हांव सकाळी फुडें म्हणलें कितें, सॉरी इफ आय एडेड अदर वर्ड्स. न्हावन केल्यार कसं जातकी म्हणाले माताजी, तुमगे नींद आस पळय ती वता. ना जाल्यार जनरली उठना पडे आमगे न्हावचे आमगे उद्देश कसो आसा फ्रेशनेस दिवप. बॉडी फ्रेश असल्यार चॅन्टिंग बी फ्रेशली आमी करचे आसता. केन्ना आमी न्हाय नशी केन्ना करताची अशी न्ही की आमी अपवित्र उरता म्हणून ते दृश्टी म्हणल्याचें न्ही. माइंड फ्रेश उरता, बॉडी फ्रेश उरता, तेन्ना आमकां चॅन्टिंग बी बरे रितेन जाता. नाजाल्यार आमकां आळस येता, थोड माळ करचें आणखी न्हावची बाकी आसले अशें. केन्नाच आमी बायल मनशान तर पयलीं एक लेखून घेवपाक की बरें येयलो रो बरें येयलो नाशिल्लो. उठ ना पडे आमी कशें पयलीं ब्रश करताची फस्ट न्हावचें करता. ते आमगेले एक संस्कृती. आमगेले पूर्वज लोक करता आयिल्ले आसा ते आमी केन्ना करताची ऑटोमॅटिकली. आतां कोणा घराक उदका प्रॉब्लेम उरचे शकता ते ना म्हूण म्हणा थोडेशी केअर करता, पण आमी कोशिश करता की नाही पयलीं आमी न्हावता ताजे नंतर न्हावचे पयलीं आमी खंयचे वासरीत वच्चेक ना हे आमी लेखून. कॅन्टीन म्हळ्यार देवान नांव घेता आसात हरशींची लोकां खूब करना. जावं तितलें आमी प्युअर उरल्यार माइंड प्युअर उरता, बॉडी प्युअर उरता. माताजी कोणाक तुमी श्लोकान ऍड करचे आसल्यार ऍड करचे. हांव कसले सांगिल्ली चूक जाली आसल्यार. धन्यवाद माताजी, थँक्यू. आणि कोणाक काही प्रश्न आसले निंगू येता? हरी सेल्फ अनाउन्समेंट करता इन द मीन वाइल. आतां नेक्स्ट सेशन आमगेले आतां बुधवार जाले, शुक्रार आसा. हिज ग्रेस अनंत राघव प्रभु वाडा दुकुनु मस्ट बी इन वाडा ओनली, गोवर्धन इको विलेज. थंय तांणी मस्त सेवा अर्पण करता आसताची. इज टोटली बिझी 24 hours. तर तांणी आमकां लेक्चर दिवचार आसाची नेक्स्ट चॅप्टर फर्दर कन्सिडरेशन ऑफ डिवोशनल प्रिंसिपल्स हाजेवेरी तांणी दितालीची. कडे हिज ग्रेस रत्नभूषण प्रभुजी तांणी वेदितालीची. 3 पार्टान डिवायड केलेले आसा. सो तुमी विथ ऑल युअर अटेन्शन हे लेक्चर्स अटेंड करका. हरिपार्षद प्रभु हिज ग्रेस हरिपार्षद प्रभु हांणी आमकां शनिवार लेक्चर दिवचार आसाची. सो तेवे अटेंड करका. एज दिस इज अ न्यू आम्ही एक घेतिल्लो आसा की गुरुवारा भजन कीर्तन संध्या दवरची म्हणून. ताका 30 तारीख एक्सक्लुसिव्ह चेडूआन संकीर्तन करचे म्हणून तांणी एक दृढ निश्चय केलेलो आसा. सो तेवे थर्सडे 30 तारीख येता तांतूय तुम्ही पार्टिसिपेट करका. आणि आत मोरलेस सकट जन भगवद्गीता पारायणान तू पार्टिसिपेट करता आसाची. आणि तुमगेले रिलेटिव्स तांकां वॉट इज प्रेरण दिवन भले 2 लाईन असो श्लोक असो या श्लोक असो कशी दीत तशी अनुकूल जावच तशी तांकां तुम्ही एक इन्स्पिरेशन करून हे भगवद्गीता पारायण जावच त्या टायमार तुम्ही तांकां हे करून नाव दिवेत. भारती माताजी, माया माताजी आणि विद्या माताजी हांणी ते परिश्रम करताची. दे सिट 3-4 hours कंटिन्युअसली एवरी भगवद्गीताचे पारायण टायमारी. इट्स नोट वर्दी की त्यांनी 4-5 hours बसून ते पुरा पारायण कंप्लीट करताची. सो तांगे सर्विस एकदम इम्पॉर्टंट आसा. सो वॉट वी कॅन डू इज वी कॅन गिव अवर नेम्स. आमगेले फ्रेंड्स जाले आमगे रिलेटिव्ह जाले नाव दिवन आमी भगवद्गीताचे पारायण आमी तांतू सेवेन तू भाग घेवेत. हरे कृष्ण. कोणाले काय प्रश्न आसल्यार आमी मुरलीधर चरण प्रभू तुमकां एक अनाउन्समेंट करचे आसल्यार नातल्यार आमी हांगा विराम दिवेत. ना माताजी. Okay. Hare Krishna. Thank you, Amala Sita Mataji. It was a blissful, wonderful lecture. And to me, ekdam, it's like a stick showing a stick behind. Offenses korcha naam. So that way, behind carrying a stick, to me sangila se adradavar nahi, but behind, yes, this is what is Shastra telling. Ke korka ki na tumgil virus, but this is how it is. And tani follow kartach. We can see tangil karkade deval vigrah asa. And tani deval photos घालता असता. Means she is definitely following it, what she is saying. So असल आमक जनार संग मिळणारी आमगे जीवन सार्थक. Thank you माताजी. हरे कृष्ण. So आम्ही नरसिंह प्रणाम मंत्र आणि नरसिंह आरती सांगून आम्ही या सेशनाक विराम देऊ. हरे कृष्ण.
जय नरसिंह